सगळ्याक येवकार. कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन तुमकां देव बरी सांज आवडेता. आयज एका दर्जेदार पुस्तकाचें ई माध्यम आनी पुस्तकाचेर चर्चासत्र आसा. कोरोनाच्या ह्या महामारीक लागून आमी ऑनलायन करत रावले आनी आज खूब तेंपान कोंकणी लेखक संघ थोडे पद्दतीन ऑफलायन आयिल्लो आसा. हे ऑनलायनाचें जें विश्व आसा तें आमचें जिवीत ऑनलायनच जावन पडनायो आनी ऑफलायनय आमी आतां मेळपा लागया. आनी ह्यो कार्यावळी सोबोवपा खातीर कोंकणी लेखक संघान पयली खेपेक ही ऑफलायन कार्यावळ आयोजीत केल्या ह्या 2 वर्सां भितर. कोंकणी लेखक संघ युगवेद प्रकाशनाच्या जोडपालवान म्हळ्यार युगवेद प्रकाशनान उजवाडाक हाडिल्लें हें पुस्तक आयज हांगा ई माध्यमांतल्यान उजवाडाक हाडटा आनी त्या पुस्तकाचेर चर्चासत्र घडोवन हाडटा. वेळ केन्नाच रावना, वेळ हो धांवत आसता. 2016 उक्ताड आयिल्लें हें पुस्तक म्हणल्यार कोरोनाची महामारीच्या नंतर ज्या पुस्तकाचेर चर्चा जावपा जाय आशिल्ली, जें पुस्तक एक दर्जेदार पुस्तक, ज्या पुस्तकाचेर एक बरो अभ्यासपूर्ण एक वातावरण जाय आशिल्लें, हें पुस्तकाक खंय तरी आमी न्याय दिवपा ह्या 2 वर्सांक कमी पडले. आनी कित्याक म्हणल्यार बाकीचोय हें आशिल्लो, काळाचो ओघ आशिल्लो आनी तसो कोरोनाचो एक सावट आशिल्ली. आयज कोंकणी लेखक संघान ह्या पुस्तकाचेर चर्चासत्र घडोवन हाडलां. 1945 ते 1955 ह्या वर्साचो काळा आदली जीण, संस्कार, संस्कृती, म्होवाळ मनशां, तांचे भितर मान सन्मान, खाणावळ्यो, कळ्ळें, स्पंदनां, बंधनां, सामाजीक बंधनां, अंधविश्वास, विश्वास हांणी गुंथिल्ली ही वीण म्हळ्यार स्नेहलता भाटीकारान बरयल्लें हें म्हजें रायबन. ह्या पुस्तकाचेर कोंकणी लेखक संघ आयज एक आपल्या वेबसायटीचेर ई पुस्तक रुपान लोकार्पण करता. युगवेद प्रकाशन हांणी प्रसिद्ध केल्लें अभिनव क्रिएशन आनी अभिनव प्रकाशन ह्या पुस्तकांनी वितरण, टायपसेटींग आनी छापणावळ केल्ली हें पुस्तक आज याद करून दिता आमी अन्वेषा सिंबाळ, अमोल कामत, तशेंच पुस्तकाचेर चित्र काडपी आमचो दिपक च्यारी हांकांय बी. तर सगळे सुवातेक हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करपा खातीर लेखक संघाचे अध्यक्ष एन शिवदास हांचे लागीं मागता. सगळ्यांक कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन येवकार दिल्लो आसा आमच्या गौरी बाबान. हांगा वेदीचेर हाजीर आशिल्ले आयचे मुखेल सोयरे डॉक्टर भूषण भावे प्रोफेसर, तेच भशेन अंजू साखरदंडे, पुस्तकाची लेखिका स्नेहलता भाटीकर आनी कोंकणी लेखक संघाचे सचिवा सुफलाबा गायतोंडे. आनी दिसता मदीं सगळे नांव घेवपा सारकेंच आसा. उदय बाब धरून, नागेश बाब धरून सगळ्यांची नांव हांव घेना. सगळे जाण एकामेकाक वळखतात आनी हो एक खास खेरीत तरेन असो प्रोग्राम आयज जाता. आमकां आमचेर पाळी आयल्या तशें आमी अशें करिनाशिल्ले आमच्या कार्यक्रमाक. पूण जशें कितें कितें काळ बदलता तशें तशें ते काळा प्रमाणे माथ्याक कुरपणे घालचें पडटा. तशें आमी हे आयचे अशा कार्यक्रमाचे कुरपणे माथ्याक घाल्ले आसा. हाका कितें तरी ई प्रोग्राम म्हणटा, ऑनलायन म्हणटा, जायतीं नांवां आमच्या सारकिल्ल्यांक कॅश पिकिल्ल्यांक ती चटकूर तोंडार येना. आतांची भुरगीं रोखडीच सांगतात कसलो प्रोग्राम तो. तर हो एक एनिवे एक तरेचो नवो अनुभव आमी घेतात ह्या नव्या बदलान. आनी कोरोना सारक्या महामारीन तर आमकां सगळ्यांकूच बदलून उडयलें. बदललें ना तर पयस केले एकामेका पासून. सोयरे दायरे इश्ट मित्र सगळ्यांक पयस पयस करून दवरल्यात, पयस अंतरा वयल्यान. अशी अंतरां निर्माण जाल्लीं आसा, डिस्टंट आनी कितले 2 मिटर काय कितें तरी. अशा परिस्थितींतय बी कोंकणी लेखक संघान हे जेन्ना अरविंद बाबान सांगलें कशें अशें आसा म्हणून, हातून कोंकणी लेखक संघ ही माची व्यासपीठ आनी संस्था. अरविंद बाब आमचो कायम मेंबर आसा, लेखिकाय आसा
म्हणटकूच प्रॉब्लेम आमचो लेखक संघाचो प्रॉब्लेम कितें आसा, पयशे सुद्दां ना. सुदैवान सांगूंक सोदता हांव, एक सादो कार्यक्रम जर अरेंज करतलो आयज जाल्यार आमी तशें हें ना, फाटीशेर ना. आमचें सांगपाचें म्हणल्यार करूंक शकता आमी सादारण असो. अशी आसुनी आमी वर्साचो वार्शीक दीस करताले, सगळ्यांक आमी लेखकांक येतल्यांक दनपारचें जेवण दिताले, च्या पाणी सगळें करून अशी 2 वर्सां जालीं. ते भायर 2 आमी पुरस्कार दिताले, 2 पुस्तकां काडटाले आनी 2 लेखकांचे जाहीर भोवमान करताले. ते भोवमान आमी अंदू केले, पूण खास हातून केले, पब्लीक लोकांक लेखक मेंबरांक आपोवपाक मेळना. तेय आमी केले. ते कार्यक्रम जे आसा आमचे ते आमी बंद केले ना, दवरले. अंदू आमी वर्धापन दिन बी साजरो केला, ऑनलायन केला. आनी ताजे उपरांत आयज हो खीण आमकां मनोवपाचें भाग्य मेळटा. हातून अरविंद बाबान आमकां सहकार केला कायम मेंबर म्हणून. हांव सदांच सांगत आयलां की कोंकणी लेखक संघ हो दर एका मेंबराची मालमत्ता, दर अधिकार आसा. ते आमी कोण तरी वयर मुखार ताणें फुडें सरून प्रोग्राम करपाक जायना, खंय रे तुमचें कांय जायना मरे म्हणून आमकां तूं कर. कोण आज जसो हांव एक एग्जाम्पल पयर कोणाक तरी दिलां हांवें, अरविंद बाबान फुडें सरलो, आमच्या माथ्यार कांय नांवाचें कसलेंच नांवाचें सगळें ताणेंच घेतलां. फक्त लेखक संघाची व्यासपीठ आनी माची आनी लेखक संघाचें नांव आनी आमकां मोठेपण दिलां पसली कडेन अरविंद बाबान. हें हॉटेल अशें येदें व्हडलें हॉटेल आनी हांगासर सगळें बंद करप सगळें तांणी स्वता केलां, लेखक लेखिकेन केलां. अशे तरेचे कोणें करचें. म्हाका सांगपाचें कितें की अशे तरेची देख घेवन ह्या व्यासपीठाचो आमच्या कायम वांगड्यांनी कोणें वापर करचो आनी अश्यो कार्यावळी जावच्यो. तर आज ही कार्यावळ तुमी सगळे अशे तरेन आयल्यात, बसल्यात, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन. आनी बरें दिसलें. खूब तेंपार आमी एकामेकाचे मेळटात अशें व्यासपीठा वयल्यान. बरेच म्हाका दिसता 2 वर्सां तरी जालीं मेळप जालें ना खंयच. आमचें संमेलन सुद्दां जावपाचें आशिल्लें हांगा कोंकणांत, तेंय रद्द जालें. म्हणल्यार आतां ही अशे तरेची ही पयलीच ही कार्यावळ अशें म्हाका दिसता. आनी हांव हे म्हजे रायबन ह्या पुस्तकाची लेखिका श्वेताबाई हांकां देव बरें करूं म्हणटा, अरविंद बाबाकी म्हणटा की तुमी आमकां ही संदी दिली म्हणून. हे पुस्तक रायबन तुमच्या वांगडा हांव प्रकाशन समारंभाक ते आशिल्लो. तिचें सगळें बालपण, भुरगेपण, रायबन, तिचो गांव आनी पानवेलकर फॅमिली आनी बाकीचे सगळो तांगेले सगळो हे हातूंत ते चरित्रांत बरे भशेन आयिल्लो आसा. आनी इतल्या वर्सांनी परत आमी आज मेळटात ह्याच पुस्तकाचेर चर्चा करपाक. तशी चर्चा आमच्या पुस्तकाचेर जशी जावंक जाय तशी आमची चर्चा जायनात. तांच्याच न्ही, कोणाच्या पुस्तकाचेर चर्चा अश्यो जायना. म्हणजे अशे तरेचे एफर्ट्स कोण घेना घडोवन हाडपाक. ते स्वताक मरचें पडटा आनी स्वर्ग पळोवचो पडटा. आज सुद्दां जशें लेखकाक स्वताचें पुस्तक छापपाक पयशान पयसो खर्च करचो पडटा आनी सगळे तरेचे फुडले प्रोसिजर करचे पडटा, तें अशेंच. आनी तें आपले विश्व निर्माण करतलो जाल्यार आपणेच वावरूंक जाय. ही प्रथा आमकां लागता, कोंकणी लेखकांक लागता, कोंकणी वावुरप्याक लागता. आमकां खंयच्यान अशें तशें कांय येना. म्हणटकूच आयज त्याच प्रकारान आमकां आयज हो कार्यक्रम जाता. आनी हांव ह्या कार्यक्रमाक येवकार दिवन आयज आमकां जे मानेस्त मेळ्ळ्यात, प्रोफेसर भुशण भावे मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभल्यात. तुमी जाणा भुशण भावे आमचोच घरचोच आनी सामको मित्र इश्ट, पूण तो व्हडलो मनीस जाता. ह्या माचयेर तो व्हडलो मनीस. तो फोंड्या जे रवी नायक कॉलेज आसा, कॉमर्स, आर्ट एंड कॉमर्स, थंय कोंकणीचें जाणा खबर आहा, सांगता मगो. हांव थंय पयलीं म्हाका व्हडपण कितें म्हज्या शेजाराक तें कॉलेजान थंयच्यान तो आयला म्हणून हांव संत्यान सुरवात करता, मागीर परवरी पावतलो. तर भुशण भावे थंय प्रोफेसर म्हणून कोंकणीचे हेड ऑफ द हे कोंकणीचे. आनी आमकां कित्याक कळटा ताजे भुरगे केन्नाय हांव थंयच रावतां, पुस्तकां जावं आनी कितें किंवां खंयचे हाका बी येताले आनी ताजो आमकां खूब तेंको मेळटालो. ताजे नंतर हालीं गेल्ले 4-5 म्हयन्यांत बरी गजाल घडली म्हणल्यार भुशणबाब परवरी जे विद्याप्रबोधिनी आसा त्या कॉलेजीचे ते प्रिंसिपल जाले, प्राचार्य जाल्ले आसा. म्हणटकूच त्या भायर तांगेली दुसरी वळख आसा, तांगेले माटोळी म्हणटा तें पुस्तक बरें गाजलां, वाचलां. ते गोंयच्या सैमाचेर, माटोळी ह्या सैमाचेर तातूंत ताणें विभिन्न तरेन ताचो आविश्कार दाखयल्लो आसा. आमच्या सैमाचो दोंगरा वयल्या पानां फुलांचो, माटोळेंत सगळ्या फुलांचो बिळांची ही माटोळी पुस्तक तांगेलें बरें गाजलां. ग्रंथ मोठें निसर्गाचो ग्रंथ हांव ताका म्हणन.
हो ग्रंथ ताणी बरयला. आणि त्या भायर ते साहित्य अकादमीचेर आमची 4 वर्सां जालीं. आतां कोंकणीचे प्रतिनिधी म्हणून सल्लागार मंडळाचे ते आसातच, तो वावर करतात ते. आणि वेगवेगळे कडेन भोंवडी करतात, साहित्य अकादमीच्या कार्यावळींनी भाग घेतात. आणि कोंकणीचें मोठेपण जें आसा, कोंकणी साहित्याची वळख हेर भाशयांक करून दीत आसात. बरे चोखदंड अशे वाचक आणि सामके स्पेसिफीक अशे क्रिटिक्स खंयच्या हाजेर मत मांडपाची तांगेली पद्दत एक वेगळे तरेन आसा. आनी म्हणून तांकां खंय अशे कार्यक्रमांनी आमंत्रण येता ते हे खातीर, तांगेले त्या ह्या गुणा खातीर. म्हणून ते आज ह्या पुस्तकाचेर आमकां पुस्तकाचेर उलयतलेत. दुसरी आमकां मानाची दुसरी प्रोफेसर मेळ्ळ्या ती आमचीच अंजुबाई साखरतांडे. ही शिक्षण क्षेत्रांतली तीय बी प्रोफेसर देपे कॉलेजीन आसा. आणि कोंकणीची जाणकार, कोंकणीचो खूब वावर केला. आणि कार्यकर्तो म्हणून वावरता. खंयच्या संमेलनांत जावं खंयच्या कार्यक्रमांनी सादी कामां करपाक ते वावुरता. हांवें पळयलां ताका, कसलेंच मोठेपण धरिनासतना. अशें अंजुबाई ताणें बी नाटकुली जावं कोंकणी साहित्याची सेवा केल्ली आसा. कांय सादर केल्ल्या प्रेजेंटेशन, कल्चरल एक्टिविटी बी जी आहा ती ताजी प्रमुख अंक अशें अंजुबाई आमकां हांगासर लाभिल्लें आसा. हांव तांगेलें भाशण आयकुपाक पुस्तकाचेर, कारण ह्या पुस्तकाचेर ती दोगां जाणां उलयतलीं आनी तें म्हत्वाचें. पुस्तकाचेर हांव उलोवचना कळ्ळां बाकीचे, पूण प्रामुख्यान हांचे विचार खूब म्हत्वाचे आसा ताचे फुडले चर्चे खातीर. तेन्ना ह्या दोनूय मानेस्तांक हांव येवकार दिता. लेखिका, मागीर सचिवा आमची सुफलाबाई, तशेंच तुमी सगळे जे हांगा हाजीर आसा सगळे मानेस्त, सगळे नांवाजते लोक आसात. कोणूच नांव न घेवचो उरतलो म्हणून कोणाचेंच नांव घेना, पूण सगळे प्रातिनिधीक 2 नांव घेता, नागेशबाब करमले आनी उदयबाब भेंब्रे. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. कोण? हां, फादर. हय, फादर. या फादर. फादर आमचो केन्नाच खंयचो कार्यक्रम चुकयना. खंयच्यानी आसल्यार ते कशेय येतात. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन आतां हांव फुडलीं सुत्रां गौरीशा कडेन दिता आनी फुडले कार्यक्रम मुखार व्हरचो म्हूण ताचे मागता. धन्यवाद. देव बरें करूं शिवदास सर. उतरांनी स्वागत जाल्लें आसा. आतां फुलांनी स्वागत करपा खातीर हांव शिवदास सरा कडेन मागतां की ताणें आमचे मुखेल सोयरे अध्यक्ष भूषण भावे हांकां फुलां आनी यादस्तीक भेटयन आयच्या कार्यक्रमाक येवकार दिवचो. तशेंच आमचे दुसरे मानाचे सोयरे जे आसात प्रोफेसर अंजू साखरदांडे, हेंकाय हांव फुलांनी आनी यादस्तिकांनी येवकार दिवपाक मागता आनी शिवदास सरा कडेन. ह्या पुस्तकाची सर्वेसर्वा आमची स्नेहलता भाटीकर, जिच्या लेखणेंतल्यान हें ज्वलंत चित्रण आमकां मेळटा, तांकांय फुलांनी आनी यादस्तिकांनी येवकार दिता. कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष एन शिवदास. तर मुखाल्ले सुवातेर आमी जाणात की पॅन्डेमीक काळाक ऑनलायन प्रोग्राम कोंकणी लेखक संघानूय खूब केले आणि हो ऑफलायन कार्यक्रम करता आसतना ह्या चर्चा सत्राची एक बिंब घालता आसतना अरविंद भाटेकर सरान सांगलें, हें पुस्तक तुमी ई पुस्तक कित्याक करनात, जेणे करून खुबशा पुस्तकाची प्रती कांय आतां ना आनी पुस्तक ई पुस्तक जर केलें खुबशा लोकांक तें वाचपाक बरें पडटलें, जे रेफरन्स म्हूण बरें पडटलें आनी पुस्तक त्याच तितल्याच दर्जाचेंय बी आसा. आज तुमकां कळटलें की कितली दर्जाची पुस्तक आसा आनीक इतली वर्सां फाटली ज्यो पद्दती आसात खाणा जेवणाच्यो आनी हेज्यो त्यो कशे पद्दतीन तेणी हांगा मांडल्यात. पयलींचे शब्द, पयलींच्यो ओपारी, पयलींच्यो मनशां, तेंची नांवां, खूब कितें. म्हाका दिसता म्हाका अंजू बाबाक आनीक भूषण भावे सराक ही कशें करून पानां भितर आपल्याल्या संग्रहीत करतली म्हणून म्हाका खबर ना, पूण इतली भरपूर कितें त्या पुस्तकांनी आसा. तर हांव इतलें सांगान की आमी ई पुस्तक करपा खातीर आमी ते पयलीं जेन्ना पुस्तक येता हातीक तेन्ना आमी म्हणटा की पयलीं पुस्तकाचो वास घेतात.
आणि हे पुस्तक चाळटात हो आनंद ई पुस्तकाक ना, पण ई पुस्तकाक एक वेगळोच आनंद आसा, तो म्हणल्यार आयची पिढी, आयची अभ्यासक विद्यार्थी जी पुस्तकांच्यान मातशे पयस गेल्ली आसा पण ई पुस्तका कडेन ती आकर्षित जायत आसा. अशा वेळाचेर तेही त्या भुरग्यांक लाभ जावचो, ती पिढे कडेन आमी वेगळे माध्यमान पावचे, त्या खातीर कोंकणींतल्यान ई पुस्तक जावपा जाय. आनीक म्हाका दिसता कोंकणींतल्यान खुबशीं ई पुस्तक जाला. हांगा उदय बाबाले कर्णपर्व पासून हांगा आशिल्ले सुफलाले खुबशे लोकांनी ई पुस्तक जाल्ली आसात. तर हे एक वेगळे ई पुस्तक आमची तरी पयशांनी ई पुस्तक जाल्लें आसा, म्हळ्यार विकती घेवपाचें. पयलीं खेपे कोंकणीक फुकट ई पुस्तक जाता. कोंकणी लेखक संघाच्या सायटीचेर आमचें हें फ्री अवेलेबल आसा, पूण थोड्याच दिसा खातीर मागीर अमेझॉनाच्या माध्यमांतल्यान ते पे जातले आनी तेजी जो लाभ जातलो तो कोंकणी लेखक संघाक जावचो अशें म्हणून आमकां स्नेहलता बाय आनी भाटीकर सरान सांगलां. तर ह्या ई पुस्तकाचें आतां उक्तावण जाता. हांव मागतां भूषण सरा कडेन की ह्या ई पुस्तकाचें रितसर उक्तावण जावचें म्हण अधिकृत घोशणा करची आनी पलाशान मुखार तें इनॉग्रेशन जें आसा तें सांकेतीक पद्दतीन दाखोवचें. म्हज्या रायबन या स्नेहलताबाई भाटीकर हांणी बरयल्ल्या पुस्तकाचें हांगा विमोचन जाल्याचें हांव घोशीत करतां. यादी शेणिल्ल्या भुरगेपणाच्यो, यादी आंगणातल्या संस्काराच्यो, यादी नात्यांतल्या भाऊबंदाच्यो, यादी संस्कृतीच्या खाणापानाच्यो, यादी समाजाच्या गोड बंधनाच्यो, यादी सोप्यावेल्या गजालीच्यो, यादी पोर्तुगीजाच्यो, यादी पोर्तुगीजाच्या भाषा शैलीच्यो, यादी लेखिकेच्यो. ह्यो यादी म्हणल्यार म्हजे रायबन लेखिका स्नेहलता भाटीकार आपल्या लेखणेंतल्यान यादीच्यो ह्यो कॉपयाळी जोडटा आनी ताची ऊब आमकां वाचकाक दिता. 60-70 वर्सां आदली जीण, काळा आड गेल्ली संस्कार, संस्कृती आनी मनशां हातूंत भितर गुंथिल्ली ही यादीची वीण ई पुस्तक रूपान तुमच्या भेटेक येता. म्हजे रायबन म्हणजेच हांव. म्हज्या भोंवतणचो सगळो वाठार इतलेंच न्हय, जे वातावरणान हांव वाळ्ळें त्या वातावरणातले शब्द, त्या वातावरणातली ती भाशा पुर्तुगेज आशिल्ली त्या वेळार. पूण आमी कोंकणी उलयता तातूंत खुबशे पुर्तुगेज शब्द आसताले. त्या भाजी आयदनां, जे खावपाची वस्तू आसतात, पदार्थ आसताले पळय, ते पुस्तकान हांवें हें सगळें बरयलां. कारण हें हांव जगलां सगळें, तेंच तुमचे समोर हांवें दवरलां. आज हांव 80 वर्सांची. सगळे वटेन इतले बरे मनीस, वातावरण एक स्वर्ग कशें आशिल्लें. स्वार्थ म्हणटा तो व्हडलोसो कोणाचो नाशिल्लो. दुसऱ्याचें कितें वायट करप, दुसऱ्यान कोणें बरें केलें ताजे कडेन कुसकेपण करप अशें केन्नाच नाशिल्लें आमच्या जगान. हे म्हज्या वातावरणांतले कोणाक कितेंच खबर आसचें ना. म्हणून आज हे मातशे 4 लोक उलोवचे. काय म्हणल्यार मनीसपणाचें हें स्नेह. भाटीकर सराची लता पानवेलकर घराण्यांतल्यान जल्म घेवन भाटीकर घराण्यांत परजळपी ही स्नेहलता. कावन्सिलिंग आनी सायकोथेरपीचें शिक्षण घेवन आपल्या कलात्मक विचारान समाजाक प्रबोधन घडोवपा खातीर ही स्नेहलता. समुपदेशक मानसोपचार ह्या अभ्यासांतल्यान अनुभवाचे बोल पालक, शिक्षक आनी भुरग्यां भितर संवाद साधपी आमची स्नेहलता. पालक आनी भुरगीं 2002 वर्साक तांकां कला अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. तसोच मदरिंग अँड स्मदरिंग हे इंग्लीश पुस्तकाची आवृत्ती तांची आयल्या. म्हजे रायबन
आता तुमच्या मुखार येता स्नेहलता बाय आपले मनोगत व्यक्त करपा खातीर. माचे वेल्या आणि माचे सकयल बशिल्ल्या मानेस्तांक नमस्कार. सुफलाबाईन अरुण बाबाक धमकी दिल्ली लताबाई हिरोईन कशें जावन येवंक जाय, कलरफूल साडी न्हेसूंक जाय, कच्च जालें. हिरोईन जावन येवंक जाय म्हणटा म्हणजे सद्या हांव हिरोईन ना काय कितें असो एक मातसो वायट सो विचार, नेगेटीव सो विचार तकलेन आयलो. तरी आसून अरुण बाब तो सुफलाबाय कसोच डिसमीस करतो ना, केन्नाच ना. हय कोणूय जावं म्हाका ताणें सांगलें सुफलाबायची धमकी म्हाका पडल्या आनी हांव येना म्हणटकूच हांव बाबडे जाता तितली कलरफूल साडी न्हेसून बिसून आयलां. तातूंत ह्या तुमगेले कोरोनान म्हजें मातशें पाड घालां. लिपस्टीक लावंक मेळना, तेमणे मास्क घाल तुका लिपस्टीक खंयचें कलर तोंडा वयल्यान एक माव मारूंक मेळना. हो माव मारप हो शब्द म्हजे वेळचो. पेंटर बिंटर एक माव मारताले पळय वण्टीर एक ताका वन कोटींग म्हणटात पळय आज तुमी तें, तो एक माव तोंडा वयल्यान मारूंक मेळना. म्हण तशा तशें आतां तें तितलें करिनासतना आयलां आपले भशेन आनी एक तातूंत आनीक गेलां. हें भाशण म्हळ्यार कशेंय जावं म्हणजे उलोवप, भाशण म्हणल्यार भंय दिसता, उलोवप म्हणटा दोन उतरां भितर म्हाका बऱ्याक पडटा. हें म्हळ्यार कशें जावं कितेंय हांव पिशेपणां उलोवं. म्हणून म्हजे बरोबर एक म्हजो भक्त अमेय कुंडयकार म्हणून हाडला. ताका सांगलें कितेंय उलोव, मारून उडय ताळयो म्हणून. आनी एकट्यान जर ताळयो जर मारीत तर सगळे ताळयो मारतात. सगळे मारना जाल्यार 4 लोक तरी कोणी तरी ताळयो मारतलेच. हय आं हय ताळयो मारतलेच खंय. जावं थँक्यू. ताळयो 2-4 लोक तरी मारतले. हातूंत एकूच डेंजर. आतां तुमी ताळयो मारल्यो न्ही, हांव बरें उरयलां काय पिशेपण उरयलां हें समजुपाक मार्ग ना जाता. पूण जावं तो एक नेगेटीव विचार तो आमी करचो न्ही. आतां हें पुस्तक म्हजें रायबन म्हणजे मोगाचें म्हणजे काळजाचो कुडको हें म्हजें रायबन 2016 प्रसिद्ध जालें. आनी तें गौरीशान म्हणजे सगळें उलोवप सोंपें केलें. ताणें सगळें सांगलां तुमकां, हांव आनी परतें सांगिना. पूण तें 16 जाल्लें ताजें आज हें ई बूक इतल्या वर्सांनी जाता. म्हणटकूच 6 वर्सां कित्याक अशें म्हणचे परस हें वर्स जवळ जवळ 61 वर्सां उसरां जाता. आज हांव 81 वर्सांचें 1940 जन्मल्लें. म्हणटकूच हो जेन्ना 60 वर्सांचो काळ असोच गेला काय ना, 6 वर्सांचे 5.5 वर्सांचे कित्याक आमी घेवन बसुया हो नेगेटीव विचार. म्हण तो घेवन बसचो न्ही. तेन्ना हें फुडें व्हरया आमी. दुसरी गजाल, हे पुस्तकाची सगळ्यो कॉपी सोंपल्यो. लोक विचारतात, कोणी विचारता भाट लोक म्हणजे चडशे व्हडलेशे न्ही, पूण 1-4 लोक कोणी विचारतात न्ही, मनाक खेद जाता. तुका आतां म्हळ्यार कितें करतली तकलेन सुचना जालें. गौरीशा कडेन उलयलें. गौरीश मॉडर्न जनरेशन, तकली कंप्युटर आनी कितें कितें तसलें कितें तातूंत काही शब्द शिकले हालींचे. म्हणजे ई बूक आनी कितें 2-3 शब्द आसा ते बरोवन दवरल्या पाठ करतलें. कारण ते वापरले कारणान मातशें इम्प्रेशन बरें पडटा, पेज पडटा लोकांचेर. म्हण तें हांव बरें पाठ करतना वापरतलें. 2-2 दिसांनी एकदां तरी वापरतलें. म्हणटकूच तें एक बऱ्याक पडटा. म्हणजे गौरीशा कडेन मैत्री धरप बऱ्याक पडली. ताणें एक बरी आयडिया दिली. फुडें फाटीं पसून म्हाका फायद्याक पडटली. खुबशीं उतरां शिकतलें. म्हणटकूच ताणें म्हाका ही एक आयडिया दिली आमकां दोगांकूय, अरुणाक आनी म्हाका तें व्हडलेशें कांय समजूंक ना. पूण हांव बरें तकली शाणेपणान हालयली. अरविंदान ते ई बूक करुया म्हण ताणें आयडिया दिली. म्हणजे चडशे लोकां कडेन पावतली. एक
खंत मनाक बघताली कोणा कडेन पावचे ना म्हणून ती एक खंत बघताली ती ताणें गौरीशान ते आयडिया सुचोवन तें बरें दिसलें. अरे मागीर चार चौकांक वाकूंक वाचूंक मेळटलें आनी मातशें डिस्कशनूय मागीर जातलें म्हूण हें आनी केलें. सुफलाक म्हणलें, सुफलान हाका शिवदास बाबाक म्हणलें आनी शिवदास बाबांनी मी रोखडेंच मानून घेतलें आनी तांचे मतीन आज हें पुस्तक हांगा ही स्वरुपान येता, ही रुपान येता. आनी म्हाका खूब खोस भोगता की हें पुस्तक 4 लोकां मेरेन पावतलें, हाजेर कितेंय तरी चर्चा जातली अशें म्हणून म्हाका खुबशी खोस भोगता. आतां आमचे वेळचें वातावरण पळयता, म्हजें हें पुस्तक हें आमचे वेळचें वातावरणाचें एक चित्र तें. आमचे वेळार जग कशें आशिल्लें हाची कल्पना कोणाक येवचीच ना. स्वर्ग, वायट मनीस खंयच तुमकां सांपडचो ना, चुकून पसून सांपडचो ना. मनांतल्यान जगपी चोर पसून चोरलो केन्ना जाल्यार 2 नाल्ल कोपा खातीर, 3रो नाल्ल चोरचो ना आनी ताका चोर म्हणप लोकांनी आनी 2 दीस म्हणप काय कोण वायट घेवन नाशिल्ले. ते तो आगोर आसता, आगरांतल्यान एक 2 शेवटाळ्यो मुड्डोश्यो चोरल्यो, कोणे तरी गरोवन काडून पाद्र्यान मारले, 2 थापटां सुटलें. फाल्यां तो पाद्री तुजे वाटेक वचना, कोणाक खबर पसून नासतालें. म्हणजे आमचें इतलें बरें स्वर्गा सारकें जग आशिल्लें तें आज क्वचितूच पळोवंक मेळटा. दूख भोगता. एखादें हें हांव जाणटें म्हूण म्हाका कंपेरिजन दिसता जावं एखादें आयची भुरगीं तें जग जीण जगताय बी जावं बरी म्हजी असती म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ना. आनी कावन्सलिंगाच्या क्षेत्रांतल्यान आयिल्ल्या कारणान म्हाका खुबशें दिसता प्रेशर चड आसा. धांव ताजे परस फुडें धांव सामको फस्ट येवंक जाय. एट द एंड ऑफ द जर्नी तूं एकटो हें कोणाक पडिल्लें नासता. आतां हांव सगळ्यांक दिसलें सोपण दिलां म्हाका उबें रावपाक गौरीशान. हें एक सोपण दिलें ई बुकाचें आनी हें आनी एक सोपण दिलें. थँक्यू. भुरग्यांनी हें आमची कामां करपाचीच. म्हणटकूच आतां खंय आशिल्लें आमचे वेळचे जगांत खुबशे वेगळे आशिल्ले. म्हणजे इनफॅक्ट शब्द पसून पळय जे आशिल्ले आमचे वेळचे ते सगळे वेगळे, एक सापडना. आयदनां आशिल्लीं तांचीं नांव कुयणे, कदें, बोगुणे एखादें म्हणटालें म्हाका खबर ना. बोगुणे कावळो म्हणून आसतालो असो, ताका चोच कशी आसताली पितूळचें आयदन. आनी कडये खातीर लाकडाचें कितें म्हणटा कोळमूळ. ही सगळीं आयदनां आज तुमकां कोणाक खबरूच ना आनी नाच हीं आयदनां. प्लास्टीकचे पळय टब हे कोळसुली आतां दिसता, तेज्या वेळार नाशिल्ली. आनी खाणाच्यो पद्दती खुबश्यो काय कितें. आमचें मणगणें, खीर. आतां तांदळाचो पायस करता ताका खीर म्हणटात. अरे हे आनी खंयचें. आमचे वेळार तांदळाच्या पिठान अशें करताले आनी कितें करताले आनी आप्रोस घालताले आनी तातूंत चण्याची दाळ घाल्यार ताका मणगणें म्हणटाले आनी चण्याची दाळ घालना ताका खीर म्हणटाले. काय बरें लागतालें. सोजी म्हणून गंवाची कितें लागताली काय ना. आनीक आटवल सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट आटवल तें खंयच दिसना. फॅमिली प्लॅनिंग बिनींग तें वेगळें. एक तरी भुरगें तुमगेर जाता कोणागेर तरी ताजे पसून आटवल कोणाच्या नशिबान ना. आटवल गेलें इतलें दुख्ख म्हाका जालें. पूण तें आटवल आतां म्हाका मेळना. हांव खंयी कोणागेरी भुरगें जाल्यार तांबयो घेवन वचपी आनी आटवल म्हज्या घरा हाडपी. हांव म्हजें आटवल हांव कबरार केलें. कबरार शब्द म्हणजे वयचो. काणकोणा मेळटा खंय पळय गौरीश. आज हय फक्त बाळन जाल्यार करता हरशीं करता. पावस खूब पडल्यार जावं मारची पडली पावस. म्हाका हालीं कितलीं वर्सांनी खावना तें. थँक्यू. फॅमिली प्लॅनिंग आं सांगता हरशींच करून धाडात नाल्यार कोणी बाळन दवपाची वाट पळयशात. म्हणटकूच तें एक. आनीक तेजे वेळार खुबश्यो गोश्टी असल्यो आशिल्ल्यो त्यो आतां ना. सगळ्यांक दुख्ख जालें तें पानको हो शब्द पदेराकूच खबर ना. कितले पदेराक विचारले पानको आनी कितें कितें नांवां सांगता. हें म्हणटात तें म्हणटात कितें म्हणटात तांकां खबर. पूण पानको न्ही तो. म्हजो पानको येदो आसतालो. आनी हालींचे केक बी तुमकां मेळना. कप केक तशें आदाराचो कितें लागतालो बरोशी
कांयच ना. आज मुडूच पेड्ड्यार जाता. नांव आयकलें काय ना आतां. आनी त्या भायर लोकांच्यो वागपाच्यो पद्दती इतल्यो बऱ्यो आसताल्यो, एकमेकांक सांबाळून वताले. गांवांत कोणालोय जर जावंय जर आयलो मागीर च्याक तागे निदान केळें तरी खावपाक वचचें पडटालें इतर लोकांगेर. तें आज ना. आज चडशीं कोण दारां बंदूच आसतात, कोण कोणागेर वचनात. ना कोरोना खातीर न्ही, ताचे पयलींच. म्हणटकूच ह्यो खुबश्यो ज्यो गजाली त्या देवळां आशिल्ल्यो त्यो आज ना. म्हणटकूच ह्यो सगळ्यो हे पुस्तक रुपान हांगा आयल्या तेन्ना फक्त लोकांक ताची वळख जावची हालींच्या भुरग्यांक ह्या खातीर तें हांवें पुस्तकांत सगळें घालां. आनी आज तें ई रुपांत येता, ताजेर चर्चा जावी अशें मागता. आनीक त्या फुडल्या भुरग्यांक बऱ्याक पडटलें. आनीक तुमकां हें पुस्तक आवडचें अशी मागणी देवा कडेन करता. आनी हांवें म्हजो प्रयत्न केल्लो तो हो पुस्तक बरोवपाचो. आनी तुमकां सगळ्यांक हें पुस्तक आवडू म्हणून मागता. थँक्यू. स्नेहबाई उलयत आसतना उलयत रावचें दिसतालें, कित्याक ह्यो आदली काळाची यादी उचांबळून इतली भरून येताल्यो की आमकां खूब बरें दिसतालें त्यो शब्दांनी ते आयकून. तर स्नेहाबाई आतां कितले वर्साचें? 81 वर्साचें. पुस्तक जर वाचता आसतना तुमकां तें जवळ जवळ 8 वर्साचें, 10 वर्साचें, 15 वर्साचें अशी तेजी स्टेजीस पळोवपाक मेळटात. आनी सामकें अशे पद्दतीन चित्रण दिसता की इस्तूत घालून हाडकुटें, हांवें मुद्दाम 1-2 शब्द हें काडिल्ले की इस्तूत घालून हाडकुटें आनी तरेकवार पात्रांक तेळपी, अंधविश्वास, विश्वास, गोड समाजाची गोड बंधनां जगपी आनी खाणा जेवणाची रांदपाची पयलींची पद्दती कडेन सरावंडींग एरियेक भोंवपी, कळ्ळें? आंगणांतले संस्कार, शाळेंतले संस्कार, सणा परबो नकसूदपणान बरोवपी. आयज आमकां स्नेहलताबाईन आपल्या बारीकशा भाशणान काय जायना ना, पण आपल्या गेल्लो जीण जी जगल्ली ती आमचे भितर हांगा मांडल्या. म्हाका हांगा ह्या वेळार एक मुद्दम एरीक बाबाले गाण्याची याद जाता, एरीक ओजारियोल्या. गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो, 12 गांवांक भरताचें नांव गो, व्हडवी काही सांगची न्हय, ओडल्या घरी तुका कळची न्हय, गांवांक येतो मागीर सांग गो, दुदा म्होवाचो म्हजो गांव गो. अशें तेजें एक बरें गाणें फेमस आसा. तर ह्या पुस्तकाचेर आतां खरी चर्चासत्र सुरू जाता. ह्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडपी, कोंकणी भितर वारकरी जावन कोंकणीची सेवा करपी, सातत्यान अभ्यासांतल्यान, परीक्षणांतल्यान आनीक आपल्या अनुभवाच्यान, वैचारीक पावंड्यांतल्यान प्रत्येक पुस्तकाचेर उलोवपी, पुस्तकाची परीक्षणां करपी आमची अंजूबाई आयज आसा. हांव मागतां अंजूबाई कडेन की ह्या रायबनाक आमच्या कसाक बांदया. माचेर बशिल्ले म्हजे गुरू प्राचार्य डॉक्टर भूषण भावे सर, एका काळार 101 लोकांचे अन्नछत्र चलोवपी अन्नदाता, आनी आयज सुफलाबाईन हिरोईन म्हळी. हांव तांकां राणी म्हणटा, कारण तांच्या पुस्तकांत सगळ्यांत चड ती सगळ्यांक राणी कशीच म्हणून वर्णन केल्लें आसा. म्हणटकच गुलाबी कोरान, गुलाबी साडयेन राणी कशी स्नेहलताबाई, कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष शिवदास बाब, सचिवा सुफलाबाई, गौरीश बाब, हांगा म्हज्या माचे सामकार बशिल्ले मानेस्त, तुमकां सगळ्यांक हांव माये मोगाचो नमस्कार करता. आनी म्हज्या इश्टांक आनी हेर मानारितांक जी ऑनलायन पद्दतीन जोडल्या तांकांय हांव येवकार दिता आनी नमस्कार करता. म्हजें रायबन ती मनशां तो काळ हें बाय स्नेहलता भाटीकार हांचें घरच्याच युगवेद प्रकाशनान 2016 वर्सा उजवाडाक आयिल्ल्या पुस्तकाचें आयज ई पुस्तक रुपान लोकार्पण जाता म्हूण हांव तांकां परबीं भेटयतां. आतांच शिवदास बाबान म्हणलां तशें तेंपा प्रमाणें किंवा काळा प्रमाणें माथ्याक कुरपणें हे ओपारी प्रमाण आयच्या तंत्रगिन्यानाच्या युगांत
युगवेदांत कोंकणी लेखक संघाच्या संकेतथळार कॉपी किताब इंटरनेट वा इन्फ्लिप नेटाचेर संदर्भ साहित्य म्हूण एका कोंकणी ई पुस्तकाची भर घाली म्हूण तुमकां हांव मना काळजा सावन दिनवासतां. 266 पानांनी आनी 34 लेखांनी आटापिल्लें हें पुस्तक म्हणल्यार एक कल्चरल एटलास, एक सांस्कृतीक नकासो. स्नेहलताबाईन आपल्या हळव्या काळजाच्या कुरकुटात यादींच्या म्हालवजार बांदिल्लें हें गांठवल सोडयतना लताबाई तुमकां आमकां भूतकाळांत घेवन वता तिच्या रायबंदच्या खोर्ना वाड्यार. त्या वाड्यार धालांच्या वेळार धालो, चवथ, दिवाळी, तुळशी लग्नाक पुजा आनी फुगड्यो, पालखे वेळार नाटकां, फेस्ता वेळार इगर्जेचें फेस्त, पुरुमेताचें फेस्त, नाताळ, पुरसांव, तियात्र, फेरयेंतल्यो सर्ती आनी फोक हातूंतल्यान धर्मीक आनी सांस्कृतीक एकचाराचो मेळ वा खुमो आमकां पळोवंक मेळटा. त्या काळाचें इतिहासीक दस्तावेजीकरण एथनोग्राफीक मोल इतलें बेस बरे रितीन पितारिल्लें आमकां झळकता. कांय देखी गौरीश बाबान सांगिल्ल्योच आसात, हांव तातूंत भर घालतां. त्या काळार तो काळ पळयात. त्या काळार रुपयाक 16 आणे आसताले. कोळसो बोटां मदीं चिड्डून ताजो पिठो करून तो पिठो 2 बोटां मदीं धरून आमच्या दांताक लावन बोटान दांत घासताले. त्या वेळचो माकड छाप दंतमंजनाचो तो काळ. कपडे सुकत घालपा खातीर दाणयो वापरताले तो काळ. कोठये कूड वा दोणाची वा सवळ्या कूड, माटोळेची फार्मास हाडटाले तो काळ. अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान पुस्तकाची सांगड घालतना हें पुस्तक भोवच मोलादीक लिखीत स्वाध्याया खातीर वा प्रकल्प वावर दिवपा खातीर एक गिन्यानाचें भांडार, एक म्हत्वाचें संदर्भ पुस्तक. जशें आतांच सांगलें की पॅन्डेमिका खातीर आमकां पयले वर्स कला फाटे खातीर कोंकणी AECC म्हणून एक पेपर आसा. ह्या म्हणजे मौखिक कोंकणी, स्पोकन कोंकणी असो पेपर, मौखिक कोंकणी भाशीक कौशल्यांचे अध्ययन. ह्या पेपरांत अंतर्गत सत्र परीक्षे खातीर ISA खातीर कांय विशय दितात. तातूंतलो एक विशय म्हळ्यार घोळणुके भायल्या नीज कोंकणी उतरांचो सोद आनी संकलन. हे ताचे खातीर एक उत्कृश्ट संदर्भ पुस्तक आसा. देखीक शेकान शेक, शिरवण, किरवट, ब्राह्मणी, तूम, मान्ने, किल्लुसाणी, दरपसाण, खुटारो, खोतो, लटाफट, भुरावळ, घोळको, आडनतर, किंवाटो, भाणशिरे, कुरपणे, रोमट, सांगशी, बोबो, पायखिळो आदी. तशेंच कांय नवे उतरांचोय सोद. हातकापो आमी स्लीवलेसा खातीर वापरता. किंवा आनी एक उतर म्हाका सापडलें, कानवक, स्टेथोस्कोप. मागीर कोंकणी भाशेंत भरसल्ले पुर्तुगेज उतरावळीचें संकलन आनी विश्लेशण असो एक विशय आमी दितात. हातूंत कितलीशींच हांवें फक्त थोडीच मोस्त्राक म्हणून थोडीच नांवां सांगल्यात, थोडीच उतरावळ सांगल्या. देखीक विस्ट, आमी, ग्रोप, रेखा, दिश्कुल, बेसांव, फेर, मेज, लीप, भरपूर उतरावळ हांवें बरयल्ली, पूण हांगा मागीर करता आसतना कट करून उडयली. तशेंच दुसरे वर्स जी कोंकणी म्हणून एक विद्यार्थ्या खातीर एक पेपर आसा. ताचें नांव आसा गोंयचे लोक सांस्कृतीक दायज. ह्या पेपरांत आदले पारंपारीक खेळाचेंय संकलन करूं येता असो विशय आमी ISA खातीर दितात. ह्या पुस्तकांतूय बी आमकां कितलेशेच संदर्भ मेळटात. आपालिपा, खांब्यांनी, लोगोऱ्यो, फाट धरचेल्यांनी, दाते धरचेल्यांनी, इस्पिकांनी, तिकटें, ताबूल फळें आदी खेळांचे उल्लेख मेळटात. तशेंच आदले काळांतली खाद्य संस्कृताय, रांदचे कुडींतले आयदनां, तोपली, थालां, तोप, कावळे, गंगाळो, काशे, दायो, बोगुणी, दवलें, कोळगुळां हांच्या पोतान खाद्य संस्कृतायेचें दर्शन, त्या वेळावेली जिणे पद्दत. तो काळ आशिल्लो त्या काळार 10 वरांचेर सरसकट कितलेशेच लोकां खातीर केल्ली ती एक पेज, खतखतें वा किसमूर वा कुवळ वा आंबली वा भाजिल्लो खारो बांगडो लावन पेज जेवपाची आसताली. पुष्टीक खाणा जेवणाचे लांब लचक वळेरेनूच आमचे जिबेक उदक सुटले बगर रावले ना. देखीक सत्व, तवसळी, धोणस, पुन्नपोळ्यो, खटखटें,
सांजोऱ्यो, गोडसो तिखसो सांजो, कालयल्ले फोव, बटाट फोव, येलापे, हालुणे, सुकुरुणे, कणगाचे खीर, नेवऱ्यो, कणगाच्यो नेवऱ्यो, गंवा कणाचे शीत, भाकऱ्यो, पोळे, शेपे पोळे, कापां, डांगर, अनर्शे, शिरवळ्यो, पानके, बासुंदी, आमरस, शंकरपाळी, तेरें ते दुधाचो फळार मेरेन आदी. ह्या पुस्तकांत जाणटेल्यांचे दायज मिरोवपी तितूर, कुवाशी, जेन्ना हांवें पुस्तक पयले खेपे वाचलें तेन्ना म्हाका कुवाशी म्हळ्यार कितें तें कळ्ळें. कुवाशी नांवाचें एक वखद करतात हें म्हाका खबर नाशिल्लें. एंडेल घेवपाचें मात साग्र संगीत वर्ण सामकें इस्तिमासावाचें. वेतोज काडपाची कळाशी वा हिकमत अशे रामबाण वखदी उपायांचो ह्या पुस्तकांत आस्पाव आसा. लोकश्रद्धा, भावार्थ, देवचार, मारू, भूतभुतावळ, दिश्ट काडपाच्यो साबार तरा, माती उवाळून वा मीठ उवाळून सोण्णाचेर उजो घालून ती सामकी कार्रेगाद रीत अशें म्हणटा स्नेहलताबाई. तेन्नाचे नाट्य कलाकार, नट आनी तेन्नाच्यो नट्यो नाटकांनी काम करपी. वास्कोचे कृष्ण कामत मामाय, दोतोर केणी, दोतोर रवी धोण, राजा भाऊ शेटयो, वेलंगेची अलकाबाई वेलिंगकार, विठाबाई, नंदिनी बर्वे आदींची आमकां तांच्या पुस्तकांतल्यान वळख घडली. ते मस्तींतले मनीसपणाचे पुजारी म्हणल्यार तेन्नाचे दोतोर यशवंत कुडचडकार, दोतोर सदागुरो, दोतोर गोविंद वैद कशे आसताले जाल्यार दोतोरांच्या बोल्सांत हात घालून त्या वेळार पयशे चोंदताले. पूण केन्नाच दोतोर पयशे मागनाशिल्ले. प्रत्येक जाण आपल्या तांकी प्रमाण पयशे दितालो. एक एक फावटी दोतोर गरिबा कडल्यान पयशे घेनाशिल्ले, त्याच खातीर त्या काळार दोतोरांक देव मानताले. तेन्नाच्या काळांतल्या बायलांच्यो संवयो वा व्यसनां हांचोय तांणी उल्लेख केल्लो आसा. खावची पानां आनी चुरो खावपी तांची बाय वा पूड ओडपाची आकाची खोड. लताबाई आमचे कडेन गजाली मारता अशें सादे सोपे सुटसुटीत खेळकर शैलीन सांगिल्ल्यान हो झेलो हातांत घेना बरोबर तो पुराय वाचल्या बगर सकयल दवरन दिसना. मिश्कील शैलीन मुदयेर थीक उतरांची वीण सहजताय किंवा उत्स्फूर्तपण स्पॉन्टेनिटी आमची उमळशीक वाडयता. व्यक्तिचित्रण करपाची लेखिकेची तांक सामकी सामान्य भायली तोखेवपा सारकी. एक पकदस्त अशी जमेची बाजू, स्ट्रॉंग पॉयंट. तांणी यादीचे साणीर घालून घासून पितारिल्ल्या व्यक्तिचित्रणात खऱ्या हाडा मासांचे मनीस आमच्या दोळ्या सामका जिते जिवे जावन उबे रावतात. कांय देखी तुमकां दिता. चंद्रकांत म्हालो. चंद्रकांत म्हालो नट कसो दिसतालो. तो मोठ्ठो आशिल्लो. ताजें तोंड वाटकुळें आशिल्लें आनी तो रंगान काळसोच आशिल्लो. ताचे माथ्यार केस कमी आशिल्ले, तरीकय तो माथ्यार मद्दी गूट कसो एक केसाचो व्हडलो फुगो काडटालो. ताका बारीक व्हीर कश्यो विंशो आशिल्ल्यो. आनीक एक थंयच भायर बसून 3 चिऱ्याच्या रान्नीचेर पळयात ही चित्रमय शैली. थंयच भायर बसून 3 चिऱ्याच्या रान्नीचेर कायल दवरून गोरेली इंदिरी भजी घालताली. तिगेल्या भज्यां असली कांद्याची आनी मिरसांगेची भजी आयज लेगीत खंयच मेळना. इंदिरी जेन्ना भजी काडटाली तेन्ना सगळो वाठार भज्यांच्या वासान भरतालो आनी तोंडाक लाळ सुट्टाली. आयज खंय कोणी भजी काडटा जाल्यार कायली म्हऱ्यांत बशिल्ली ती इंदिरी आपल्या भज्यांचे वासा सकट येवन सामकार बसता आनी मागीर दुसरे कोणे तळिल्ले भजे तोंडात वडय दिसना. गोरो पिट्ट लांब राकेस कसो, पाली भशेन इल्लेशे शेणयेचो, माथेत आशिल्लो दांत नाशिल्ले बिळा भशेन, तोंडात तांबडेच रगत कशे पान गळयत सबंदीस अगरसायेचेर कोणशाक आसनमाळी घालून बसून जानवी करपी म्हातारो तो भिकुमाम खूब उंच आशिल्लो आनी ताचे खांदार बसल्यार माडार बशिल्ल्या भशेन दिसतालें. भिकुमामाले माथें, भुजां, कमर आनी ताचे सकयले भेंड हें सगळें एकाच मोठायेचें आशिल्लें सोरपा भशेन. भिकुमामाचें तोंड वाटकुळेंच धवे वांयगें कशें आशिल्लें. बाबलेप्पाच्यो मिश्यो खूब व्हड, लांबचे लांब विंचवांच्या शेपड्या भशेन, हेवटेनच्यान तेवटेन दोनूय पोल्यांचे चप्प बशिल्ले आसताले.
आका आणि बाबलेप्पा पान खातकच दोगांय तांबड्याच सोचीचे कीर कशें दिसताली. आका गोरी पीठ मोठवीच गुडगुडीतशी आशिल्ली. आंगलोटान ती वाटकुळीतशी धवीच पोटली कशी दिसताली. शेवतू बद्दल पळयात तांची घरा काम करपी. शेवतू गोरें पीठ तामशेच सोबीत दिसतालें. लांबोडें तोंड निट्ट उबें नाक, नाकाक खोपें, व्हड व्हड तेजस्वी दोळे, उबार खाडकी, रेखीव ओंठ, बरेंच उंच पांयाचे शेवतू उबें रावतकच राणी कशें दिसतालें. राणी कशें दिसतालें तांणी खूब जाणांक म्हणिल्लें आसा. कपलाक व्हडलो उबो तिबो, कानात वेडी, नाकात खोपें, हातांत कांकणां, गळ्यांत मुर्तपणी, व्हडलो आमाडो, णववारी कापड. मायेस्त मदीं शेवतू एकाच घरांत 5 पूत 5 सुनो आनी कितलीशींच नात्रां घेवन हांसत खेळत रावताले. म्हणजे शारिरीक तशेंच मानसीक चित्रण जें आसा तें तांच्या लेखांनी आमकां पळोवंक मेळटा. सुरबूस रितीन हें केल्लें आसा. म्हणजे सादारण 34तल्या 16-17 लेखां भितर रानपी माम, बाबाली शिस्त आनी आमी, गोबरापणचे इंगळे, आका आनी बाबलेप्पा, म्हजी आजी, पणजी आनी म्हजी आती, म्हजी भावणा दोतोर कुडचडकार, शेवतू, तिमा तिमाले लोक आनी तिमाले घर, त्रिंबक म्हगेलो सर्ग, म्हगेल्यो अप्सरा, पोपो, तकलेवान रवींद्र, श्री भगवान सुकळो, सावळो, दत्ताराम आनी वासू, शंभू, म्हज्या जिवा भावाचो इश्ट, देवचार, म्हगेली बुद्धा आनी बुताटकी सारक्या व्यक्तिचित्रांचो आस्पाव जाता. ह्या साबार व्यक्तिचित्रांतल्यान इतिहास, तत्कालीन समाजीक आदींचे आमकां दर्शन घडटाच. त्या व्यक्तीचे आचार विचार, कर्ण वागणुको, वेस बेस, कोडगोड अनुभवांचे गाठले, जिणे पद्दत आदींच्या चित्रणांतल्यान एक शब्दरूप अशी प्रतिमा तयार जाता. व्यक्तिचित्रणां तांच्या धोंगापंगा सयत जिती जिवी जावंक पावल्यात आनी देखूनच ती आमच्याय काळजांत घर करता. म्हजी एक तुमकां सुचोवणी आसा स्नेहलताबाई की फकत व्यक्तिचित्रणांचो एक झेलो तुमी बेगिनान बेगीन उजवाडाक हाडचो. लेखिकेचे प्रामाणीकपण आनी भुरगेपणांत बालवयाचेर जाल्ले संस्कार, बाबाली शिस्त, धाक आनी कानमंत्र वा गुरुकिल्ली की सत्याची कास केन्ना सोडप ना आनी आत्मनिर्भर आसप वा स्वावलंबी आसप. तांचे बाबा सांगताले की जे काम खरें उलोवन जाता थंय फोटी उलोवन वेळ मारून व्हरपाची गरज नासता आनी खंयचेंय काम करता आसतना आपल्याक मान सकल घालची पडची न्हय हाची जतनाय घेवची. कितलेय नोकर दवरात पूण एक काम आपूण नकळो असो सुरू येवंक जायना. संवसार चलोवपाचो जाल्यार सगळे जाणा जावंक जाय. फकत नोकरांचेरूच पात येवन संवसार चलना. आपणे पयलीं काम जाणा जावंक जाय आनी त्या काम करपाची तयारी दवरूंक जाय. तशें जाल्यारूच काम करून घेवप शक्य जातलें. देखून सगळीं कामां शिकून घेयात. बायची म्हळ्यार आवयची देख हें पळयात. जेवणाचो एक गोठो लेगीत ताटांत सांडचो न्हय. ताट सामकें धुयिल्ले भशेन लीप आसूंक जाय नाजाल्यार पातक लागता. अशी समजावणी कसलीच अपेक्षा धरिनाशिल्ली तांची बाय सोशीक 11 भुरग्यांची 6 पूत आनी 5 धुवांची आवय, पूण प्रगतीशील विचारसरणेची, आफूड भश्ट मानपी न्हय. बायच्या म्हणजे आवयच्या सांगाताक बसून पुस्तकां वाचपी, चित्र काडपी आनी काणयांच्या ल्हारांचेर कागदांच्या वड्यांत बसून उलोवपी लेखिकेचें आमकां दर्शन घडटा. स्नेहलताबाईचे भुरगेपण दोंगरार वचून काजू, आंबल्यो, काण्णां, चुन्नां, कणेरां, चारां, चिवरां, जांबळां, पिटकोळां, आसाळे, भेळसां, आमोरां खावन, गोसाळी, पडवळी, तवशी, काराती, दुदी, भेण्याचे मळे माड्डून आनी निरो गुड्डी सोडा पिवन तिळगूळ कशें करतात ती प्रक्रिया पळोवन अणशीच्या दोऱ्यान मुर्तमणी गुंथपाची चाल, कापसाच्यो वाती करपाची प्रक्रिया ताणें शिकून गेल्लें तांचें भुरगेपण आसा. श्रावणी आयतारा फुलां आनी पत्री जमोवपाच्या आक्तान खुशाल बरी सैमाच्या गोपांत तांचें भुरगेपण गेल्लें आसा. पर्यावरणीय परिस्थितीकी समिक्षे कडेन
जेन्ना आमी विचार करतात तेन्नाय बी ह्या पुस्तकाचो आमी मुजरत उल्लेख करपाक जाय. म्हाका ह्या पुस्तकाची जेन्ना हार्ड कॉपी उजवाडाक आयली 2016 आनी आतांय बी हांव जेन्ना परत वाचपाक पुस्तक हातान घेतलें तेन्ना म्हाका सगळ्यांत चड म्हळ्यार आवडली ती हाजी ह्या पुस्तकाची फॉन्ट सायज. कारण वाचपाक सामकें सोंपें सहज जाता आनी आयच्या काळाचे म्हणजे फाटल्या वर्सा म्हाका खरेपणान तुमकां सांगपाचें आसा की विद्यार्थ्यांक पॅन्डेमिका खातीर महाविद्यालयांत येवपाक मेळनाशिल्ल्यान तांकां ISA तर सबमीट करपाक जाय, पुस्तक वाचूनच करपाक जाय. सगळे विद्यार्थ्यां कडेन पुस्तकां नाशिल्लीं म्हणटकच तांकां ना अमकें वाच तमकें वाच करून तांकां मागीर एक एक पुस्तक किंवा हांव येवन अमके कडेन तुमी भायर रावात अशें म्हणून सांगून गेल्लें आसा. आनी आजूच म्हजी आयची जी आयचो वर्ग आशिल्लो पयलोच आज FY BSc खातीर ACC खातीर आमी विज्ञान विशयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा. तांकांय हांवें आयच्या दिसा तुमच्याच ह्या पुस्तकाचे रेफरन्स बूक ISA खातीर हांवें आजूच सांगिल्लें आसा. म्हणटकच ह्या तुमच्या ई पुस्तकाचो चडांत चड आमचे विद्यार्थी लाव घेतली आनी तांणी लाव घेवचो अशी हांव आस्त बाळगितां. आनी फुडाराक अशे तरेच्या मोलादीक पुस्तकांची आनिकूय भर पडटली अशी आस्त बाळगून हांव हांगाच थांबतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अंजुबाई, सुंदर अप्रतिम शब्दांनी तुवें आयच्या पुस्तकाची वळख करून दिली. अंजू येता आसतनाच हांवें म्हणिल्लें, अंजू कितलीं पानां काय म्हूण. अंजू म्हणपाक लागलें 6 पानां. हांवें म्हणलें धरलें ना थोडें उरलें म्हणपाक लागलें. म्हणटकीर एक सांगपाचें अशें म्हणल्यार हें पुस्तक अशें आसा की अंजून कशे पद्दतीन आटोपतें घेतलें आनी सगळ्या आंगाक हात लायन आपल्या पद्दतीन आनी सुंदर अशें समिक्षण आपलें ताणें सांगलें. तर सांगपाचें म्हणल्यार एक अशें ई पुस्तक आयलां आनी ताचेर अंजून आपल्यालें सुंदर अशें समिक्षण मांडलां की चर्चा जावची ह्या पुस्तकाचेर. म्हणून भाटीकर सरान सांगलें की ह्या पुस्तकाचेर वयल्यानच स्टेजी वयल्यानच देवाण घेवाण जावची न्ही, की प्रेक्षकां भितरल्यानूय ह्या पुस्तकाचेर देवाण घेवाण जावची. प्रसाद लोलयेकराची एक कविता म्हाका याद जाता की हांगा सगळे लोक पळयन तेंचे चेहरे पळयन ती म्हणल्यार म्हजे घराक 80 वर्सांची म्हजी जाणटेली, म्हजे घराक 2 वर्सांची तिची नात, म्हजे घर 80 वर्सांचें जाणटेलें आनी म्हजे घर 2 वर्सांचें माणकुलें. आयज आमचे कडेन 80 वर्सांचीय पिढी आसा आनी आमचे कडेन 90तय पिढी आसा. ही सगळे अनुभव घेतिल्ले बी लोक आसात. ह्या सगळे उतरावळीचे, ह्या सगळे समाजाचे, ह्या सगळे मनशाचे, ह्या सगळ्या संस्कृतीचे अनुभव घेतिल्ले म्हळ्यार 60-70 वर्साच्या पिळगेचे पयलींचेय लोक आसात आनी आतांचे नव पिढीचेय बी भुरगे आसात. आयच्या ह्या खिणाक आमी एक चर्चा घडोवन हाडया. हांव मागतां प्रेक्षकां भितर कोणाकच जर ह्या विशयाचेर उलोवपाक जाय म्हज्या रायबन ह्या पुस्तका विशयी एक चर्चा सत्र घडोवन हाडया. हांव मागतां की तुमचे भितर कोणेंय उबी रावचें आनी हेजेर चर्चा करची. थंय मायक दिता. पलाश मायक दी मातसो संजू सराक. म्हज्या रायबान म्हाका पुस्तक 2016 आयलां तेन्ना हांवें वाचलें आनी एकदां बी न्हय की 2दा वाचलें. आनी ह्या पुस्तकाचें वैशिश्ट्य हांव सांगूंक सोदतां की हें पुस्तक म्हज्या जनरेशनाक, म्हजें जनरेशन म्हणजे म्हजी पिळगी आसा जी 60-50 जावं 45-50-60 अशी पिळगी आसा. ती पिळगेंतलो जो साहित्याचो जाका रूच आसा जावं नवोच जरी कोणें वाचलें जाल्यार ताका हें पुस्तक खूब आवडटलें. कारण ती आमची अशी तरेची एक पिळगी म्हणजे हांव अशे तरेचे एक पिळगेचो प्रतिनिधी. तो म्हळ्यार की आमी चिमण्योय पळयल्यो, केरोसिनाच्यो चिमण्यो पळयल्यो, आमी तो कसलो उलयता तो फोनूय पळयलो आनी अत्यंत गरिबी पळयली आनी त्या वेळावयली सामकी गिरेस्त पयशे नाशिल्ली गिरेस्त मनशांय पळयली. आनी त्या वेळार आयदनां मागीर ते तेन्नाचे पदार्थ हे सगळे आमी पळयले. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ते कशे आमच्या दोळ्या मुखा वयल्यान ना जायत गेले तेही आमी पळयले. म्हणून हें पुस्तक वाचता आसतना तो काळ आनी त्यो सगळ्यो वस्तू मनशाचें दर्शन घडटा. आनी
दोळ्यांतल्यान दोळे मातशे वरे जाता कित्याक हें सगळें आमच्या दोळ्या मुखावयल्यान कोणें व्हेलें तें पळयलें त्या खातीर हें पुस्तक वाचता वाचता मन मातशें भरून येता आनी खंयचेय साहित्य कृती जर अशे तरेच्या वाचतकर जर मनशाक असो हांसो दाखोवचा फाटलो जाल्यार ती साहित्य कृती बरी आनी सगळ्याक अशी म्हणची पडटली आनी दुसरी गजाल अत्यंत सुंदर भाशा ती स्नेहलताबाई बसून काणी सांगता कशी दिसता आनी क्लिश्ट पिश्ट शब्द गहन विशय कितें चिंतपाचें हें वाचून अशें दिसना म्हणून हें पुस्तक म्हाका खूब आवडलें हें म्हजें मत आनी चड उलोवप सोदिना ह्या म्हज्या जनरेशना खातीर हें पुस्तक वचताच वतलें म्हणून त्या गजाली वाचूना ताणें सुद्दां हें पुस्तक वाचचें अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं संजू बाब. आनी कोणाक आपलें मत सांगपाक जाय ह्या चर्चेक वांटो घेवपाक जाय? फादरा कडेन दी. आणि एका मनशाने खबर केल्या की सुकळो म्हजो बापूय गेलो पळय तेन्ना म्हाका 3.5 वर्सां आसली. म्हज्या बापायक म्हज्या आवयक केन्नाच म्हाका म्हज्या बापायचें कांय सांगिनासली केन्ना सांगिनासली. एकूच सांगली सुकळो म्हणून आमगे फुटून येता तुझ्या बापायक पडलो आनी ती ताजी भयण पळय आसलेली ती सामकी आजोळात ती म्हाका धांवायताली कपडदार बी सुकळो म्हाका आजून गमलें की म्हजो बापूय तसो ल्हानसो फ्रिडम फायटर सुकळो म्हणटा पळय तो पळय सुटकेर भुजारी आसलेले आमकां हो सुकळो पिराय दितालो आमकां भरून येतालो हाचे विशीं समजपाक केन्ना सांगिनासलें जाय ती ना मातसो इल्लोसो ल्हान पूण फ्रिडम फायटर जालो आनी फ्रिडम फायटराचे मातशें फुटबॉल म्हणजे शिरंतरांनी आसा शिरंतरांनी म्हणजे आसा ही खबर म्हाका ह्या तुमच्या पुस्तका विशीं म्हाका ती दिवून देखून हांव तुमकां आभारी. आनी कोणाक आपलें मत मांडपाक प्रश्नय विचारला जाता लेखिका आसा हांगा त्या वेळा वयली समज एक विचारपाक जाय काळा फाटली कशे पद्दतीन वातावरण आशिल्लें जाल्यार लेखिका सांगतली. समीक्षकय आसात. म्हजें रायबल पुस्तक भविश्यान म्हाका कितें हाडून 2016 म्हाका मेळूंक ना आनी म्हणपाक तुका तूं पुस्तकाचेर कितें बरयतलें जाल्यार पळय हांव तें बरयना पयलीं वाचता सो वाचपाक बशिल्ले कडेन एका राती मातशें चाळपाक म्हूण हांव बसलें पूण मागीर तें म्हाका सुटच ना हातांतल्यान कितले तरी वेळ रातभर हांव तें 1-2 पर्यंत वाचत बशिल्लें पूण तें वाचतना हांव इतलें भावूक जालें की ती म्हाका म्हज्या आवयची खूब याद जाली आनी ताका कारण अशें कितें की म्हज्या आवय शिरोडेची हेजे घराण्यांतली सो ती केन्ना आमकां खबरी सांगताली आनी चवथ्यांचें व्हडलें घर राजांगणां आनी खुबश्यो खबरी ती आमकां सांगताली आनी केन्नाय सांगली की लास्ट एक उतर वापरताली की ती सगळी पुराणांतली वांगी जाली अशें म्हणटाली ती लास्ट पुराणांतली वांगी अशें ती म्हणटाली म्हाका ती खूब पुस्तक वाचतना इतलें भाव आनी दोळ्यांतल्यान दुकां येयली. हांवें शिरोडेचें घर केन्ना पळोवंकूच ना कित्याक ती रावताली मामा बी मडगांव रावतात पूण ती खबरी सांगता तातूंतल्यान म्हाका ते दोळे घर उबी जाताले. आमी सिनेमांनी बी पळयतात न्ही व्हडलीं चवथ्यांचीं घरां राजांगणां आनी ते हेजे आनी म्हणटाली इतलें नुस्तें हाडटालीं आमगे इतलें हाडटालीं अशें करतालीं तशें करतालीं ती खूब म्हाका याद जावपाक लागली. तशेंच म्हाका आमी शिकता आसतना आमी शेणेगर वाचतालीं तांचीं पुस्तकां वाचतालीं तातूंतलीं तीं उतरां तांची वाचून
जी पळय तांची जशी उतरावळ आसा आनी ते सगळे तातूंतल्यान म्हाका तें पुस्तक दिसपाक लागलें रायबन. आनी आनीकूय म्हाका एक अजाप जालें की हांव तांकां जेन्ना जेन्ना पळयता खंयच्याय कार्यावळीन तेन्ना म्हाका ती वेगळीच दिसली की अरे हिणें असलें ल्हानपण अणभवलां. ही तर पळोवपाक इतली मॉडर्न कशी दिसता, केस हेअरकट केस हे ते तुजी लॉप करप आनी ही असले वातावरणांत व्हड जाल्या अशें म्हाका एक अजापशें दिसपाक लागली की आनी म्हाका बरें दिसलें की ही ह्या वातावरणांतल्यान व्हड जाल्या. कित्याक आमकां सांगल्यार कळना न्ही आमी अशें गांवच्याच वातावरणांतल्यान व्हड जाल्या आनी आमी अशें गांवचें वातावरण पूण चवथ्याचें घर बी अशें कांय ना. आमचें अशें सादारण घरां सादारण पूण आमी जेन्ना आमच्या भुरग्यांक जेन्ना खबरी सांगतात तेन्ना आतांचें जनरेशन तरी म्हाका दिसना ते म्हणल्यार त्यो कसल्यो काणयो अशी अशी प्रतिक्रिया आयकुपाक मेळटात ते तुमचे वेळावळी गजाली तुमचे अशी उतर मेळटात. पूण हें पुस्तक वाचले उपरांत अशें कोणूच म्हणचें ना. कित्याक पयलींचो गांव पयलींचें वातावरण पयलींचीं मनशां मागीर ते पदे ती खाणां ती जेवणां हें सगळें जें आसा तो आमचो फाटलो इतिहास जो आसा गोंय म्हळ्यार कितें तें ह्या पुस्तकांतल्यान सारकें चित्रण जालां सारकें चित्रीत जालां. सामकें अभ्यासपूर्ण PhD करपाक घेवपा सारकें अशें पुस्तक आसा रायबन. आनी रायबन म्हळ्यार रायबंदर न्ही रायबंदर आनी रायबन म्हण वाचतना अरे हें तर रायबंदर मरे म्हळें ते खंयचे रायबंदराचे ते तांबे फॅमिलींतले एक आमगेर बरी फ्रेंडशीप आशिल्ली तांबा म्हणून त्या फॅमिलींतली एक बायल येताली आमगेर घरा आनी ती बी आमकां आपली खबरी बी कितें सांगताली अरे हे रायबन कित्याक बरयलां म्हाका कळना. रायबंदराक रायबन म्हणटाली रायबंदर पळय जें आसा सुदारक लोक म्हणटाले आमच्या सारके रायबंद रायबंद आज पासून रायबंद म्हणटा आज पासून रायबंदूच म्हणटा रायबंदर ना रायबंदर भायले कोण आयले रायबंदरला गेलो रायबंदरला तो आमचो मास्तर आसतालो मालवणी रायबंदराची भाशा आमकां शिकोवपाक येताले मात्र सगळे गोंया भायले बॉर्डरी वयले कोकणांतले तांची मराठी आमकां समजुना आमची मराठी तांकां समजुना खूब माल त्या खातीर सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट दोंगर हो शब्द खबर नाशिल्लो. दोंगर आयले बरें आपटून कपाळाला काय गो डोंगर झाडां करून मारले बऱ्यो पोळयो मारल्यो आनी मास्तर सारको विचारता गेल्यार प्रश्न उत्तर नाका जाल्यार खूब पडटाली. हाल्ली मागीर एक दीस एका बायल एक मराठी बायल आमची एक जाणटी मैत्रीण जाणटेली ताई डोंगाण म्हणजे काय कमळ जालें तिणें धरलें म्हाका थापट आपल्या फुलाचेर दोन धा करून मारलें ह्याला डोंगण म्हणटात. 2 मिनटांनी जे थापटाक फुल्यार थापट मारता ताका डोंगण म्हणटात तर फुल्याक डोंगण म्हणटात तोंड दाखयलें. मागीर कळ्ळें हे सगळें आमचें तें भायलें कोणी पळय आसा ह्याला हें म्हणटा पळय कितें रायबंदर ना म्हणजे रायबंद म्हणजे रायबंद. म्हाका तेच कळून याद जाली की आमी मडगांव केन्नाच म्हणनात आमी मडगांवां. म्हाका काणकोण आमी उलयता आसतना आमी मडगांव गेली म्हळ्यार आसतालीं भुरगीं बरोबरची ते तूं मडगांव म्हणटा आनी म्हजी आवय तेच म्हणटा आमी मडगांव गेल्यात आमी मामागेर मडगांव वता मडगांवां ते मडगांव म्हणून तें केन्ना जालें आनी ताजे मागीर बसीक तर मारगांव म्हणून आयकता तिकीट दितना आनी सगळीं जाण तिकीटीक मारगांव तो घालता तो रायबंदर म्हणटात. रायबंद कोणाक कळचेच ना म्हणून म्हणटा आसतना आमी रायबंद म्हणटा बरें दिसता आयकुपाक आपलें दिसता रायबंद खरें कोता बंदर ते पयलीं बंदर आशिल्लें पयलींचे ओरिजिनली बंदर ते व्हडलें खरेलें बंदर. बरें खूब बरें आसा पुस्तक आनी खरेंच वाचपाचें सामकें बरें. आज कळ्ळें पुस्तक इतलें बरें म्हणून एक कांय वर्सां पयलीं आमच्या ताका मोठ्या फामाद मित्राक मातशें एक म्हज्या आवयचें तें वाचून गेलें. सगळ्यांनी म्हाका थोड्यांनी जालें आपल्या दोळ्यांत दुकां आयलीं म्हणून आनी सामकें अशें तें इमोशनल जालें. ह्या मनशाक कितें जालें व्हडलें फामाद तुमी सगळीं वळखतलीं ताका पुस्तक वाचलें बोकडे भशेन आवाज पळयलो आयकलो ताजो हांवें हे बोकडे भशेन एक्सप्रेशन म्हणजे म्हाका कळ्ळें आनी विचारलें ना पूण आपल्याक दिसता तें आपूण बरयता बरें वायट ओके जाल्यार मेळटा थोड्यांक आवडटा थोड्यांक आवडना वायट करून बसपाचें ना. थँक्यू आपल्याक आवडलें आनी मागीर सामकें हांव कितें ती विसरना फुल्लां सारकें. मागीर
दुसरे दिसा गौरी म्हणपाक लागलो ते अंजूक दिलं खंय गो पुस्तक ते ताजेर उलोवप करपाक आमी बरें जालें अंजू बरें आमची परस बरी सिनियर आनी ती बरी पद्दत ताजेर हांव तरी म्हजी सादी पद्दतीन जाता आशिल्लें तें वाचप हांव ती कशी अशें म्हणून मागीर गौरीच्याक म्हजी प्रतिक्रिया दिली पूण म्हजे मनांतलें येता आशिल्लें तातूंतल्यान वाचली जाल्यार सुद्दां कित्याक तो गांव तो मनशाक तेच तरेन अणभवांतल्यान आमी फुडें आयल्या पूण बरें आसा खूब म्हजे रायबंद म्हजे हेतू भितर खूब अधिकार आयलो आनी रायबंदराचे रायबंद हे एक चित्रण बरें पद्दतीन आमच्या मुखार उबी रावलें आनी कोणाक उलोवपा आसा नांवाची पद्दत म्हजे म्हयन्यान तातूंत खूब उठाव घेतप आयला कित्याक एकदां फेसबुकाचेर गौरीशानच एक म्हजे योगीक म्हूण उतर बरयलें म्हजी स्टाफा भितर सगळ्यांनी म्हळें म्हजे योगीक म्हजे उतराक कितलो वालोर आसा तो म्हाका तेन्ना कळ्ळो कित्याक आमी सदांच म्हणटात म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हजें हें पूण म्हजे योगीक म्हजे अंजू अशें म्हणिल्लें अशें म्हजे रायबंद पूण तातूंतल्यान कितलें आपलेपण आनी तें आसा खूब भितर काळजांतल्यान आयिल्लें उतर आनी कोणाक उलोवपाचें उदयबा जाता सर योग्य मायक बंद रायबंद या पुस्तकाकडे दोन नदरांनी पळोवंक जाता एक यादी मनशाच्यो भुरगेपणांतल्यो यादी आनी त्या यादींतल्यान त्या काळांतल्या जिणेची एक स्लायस समजून घेवपाचो प्रयत्न पूण त्याच बरोबर म्हाका आनीक एक अर्थ आसा म्हजे नदरेन तो हो आमच्या गोंयांतल्या सामाजीक इतिहासाचो एक वांटो इतिहास म्हळ्यार हाचे पयलीं राजा राणी प्रधान आनी लढायो हांचो समजताले आनी मनशां मेळनाशिल्लीं आतां जर गोंयच्या इतिहासाचें खंयचेंय पुस्तक काडून जर वाचत लोक कितें करतालो लोकांची स्थिती कितें आशिल्ली मेळना पुर्तुगेजांनी कितें केलें तांकां मेळ्ळें म्हणटकच कसल्यो यादी जाका शक्य आसा ताणें बरोवन दवरप हातूंतल्यान सामाजीक इतिहास फाल्यां बरयतल्यान हें खूब मोठें सोंपेपण मेळ्ळें आमची परिस्थिती पळयात ही खबर 20व्या शतकाच्या मध्याकातली म्हणजे 1940 उपरांत ताजी पयली जो इतिहास घडला गोंयांत तो काळ वेगळो परिस्थिती वेगळी सगळें खरें पूण बरोवप आशिल्लें न्ही 16व्या शेंकड्यांतूय बरयलो न्ही लोकांनी पूण जें कितें इतिहासांत घडलें तें जर बरोवन दवरिल्लें आज तो दस्तावेज म्हणून आमकां मेळटलो लोकांचो इतिहास मेळटलो तो आज मेळ्ळो आनी त्या खातीर ही हो प्रकार बरोवपाचो यादींच्या रुपांतल्यान सामाजीक इतिहास सांगपाचो हो चालू उरपाची गरज आसा आतां लताबाईन जें घर सांगलां जें घर वर्णिलां किंवा ज्या घरांतलें वातावरण दाखयलां तें सरसकट गोंयकाराचें जिवन अशें म्हणूंक जावचें ना कारण गोंयांतूय तरेतरेचे वर्ग आशिल्ले मोठ्या 4 चौपेटीच्या घरांतूय रावपी लोक आशिल्लो आनी चुडटांनी धांपिल्ल्या खोपींनी रावपी लोक आशिल्ले आनी हाचे मदीं कितल्योश्यो तरा आशिल्ली म्हणटकच ज्याणें तें लायफ भोगलां तेंय जर आमकां मेळ्ळां जाल्यार सगळें एकंदर सामाजीक जीण कशी चलताली ताजो एक अदमास आमकां दवरूं येता पूण हें आमी करना लताबाईन केलें तें खूब बरें केलें निदान फाटल्या शेंकड्यांतल्या यादींतल्यान आमकां तो इतिहास थोडोसो दाखयलो तारवटी आसात आमचे ते बरें स्वता बरोवंक शकना ताका एक शब्दांकनाची पद्दत आसा
कोणाय तरी वचून ताजे कडल्यान ताज्यो यादी ताजे अनुभव समजून घेवपाचे. अशें आनीकय वर्ग समाजांत आसा जे स्वता बरोवंक शकनात, स्वता सांगतना वचून म्हणजे आडखळटले, पूण ते बरोवन काडपाची शक्ती जांकां आसा तांणी जर बरोवन काडले जाल्यार आमचो सामाजीक इतिहास हो फुडें फाटीं जो कोण इतिहास म्हणून बरयतलो ताका खूब मोठो आदार जावयता. ह्यो फकत यादी म्हणून कुशीन दवरून जावचे ना. एसेन्शियली यादी त्यो, पूण त्या यादी भितर एक इतिहास आसा. आनी असो इतिहास आमकां जर समाजाच्या वेगवेगळ्या वर्गांतलो, वेगवेगळ्या वेवसायांतल्या लोकांचो आनी वेगवेगळ्या परिस्थितींतल्यान गेल्ल्या लोकांचो जर मेळत जाल्यार सगळो गोंयचो सामाजीक इतिहास रिकन्स्ट्रक्ट करून सोदतल्याक खूब मोठो आदार जावयता. तांचे भाशे विशीं आनी त्या उतरां विशीं आमी खूब आयकलां आनी हें घडटा. ही नविदाद न्हय. हांव म्हणटा वापर सोंपलो उतर शेणलें. कोळमो कित्याक शेणलें, भोगोणी कित्याक शेणलें, कोळमोनाचो उपयोग आमी करना. उपयोग थांबलो थंय आमचें तें उतर शेणलें. पूण वापर जरी थांबलो तरी ती उतरां आमी सांबाळून दवरूंक जाय. तेंय काम म्हज्या रायबानान केलां. आनी खंयच्याय पुस्तकान हें करचें. जें पुस्तक फाटल्यो गजाली सांगता, फाटले गजाली किंवा फाटलें जिवन आमचें मुखार दवरता, तांणी ही उतरावळ कोंकणीची जी आज शेणल्या नवे पिळगेक विचारल्यार खबर आसचें ना. आनी ना आसचें ना न्ही, खबर ना. निदान ह्या उतराचो अर्थ कितें हें कळचो, ह्या खातीर तें उतर आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. जर साहित्यांत दवरप शक्य जालें जाल्यार उत्तम जालें. ना जाल्यार आमचे राजहंस वितरण करता त्या सुंदर कामात शब्दकोशांनी तरी ही उतरां सांबाळून दवरपाची गरज आसा. स्वतावाय तुका परमी कितलेशा कारणां खातीर तुवें एक सामाजीक इतिहासाचो एक वांटो सगळो सामाजीक इतिहास म्हणून जावचो ना, पूण तो आमकां खूब रुचीक पद्दतीन दिलो. हो इतिहास जड उतरांनी आनी निरस पद्दतीन बरोवंक जाता. खुबशे इतिहासकार तशें बरयतात, पूण तशें करनासतना वाचूंक आवडत, वाचूंक बरें दिसत, ही वाचकाची मानसिकता लक्षांत दवरून जे तरेन म्हज्या रायबंतून बरयलां तें सुंदरच जालां. आनीक म्हज्या कोतान वर्सां गेलीं आसूं, आमी वर्सांची गणीत करचें न्हय जाणट्यांनी. ह्यो 1940 न्ही, आतां 21व्या शेंकडो लागला. ह्या 21व्या शेंकड्यांतल्यो वळी तुमच्यो ज्यो कितें यादी आसात त्योय बरोवच्यो. ताका आनीकय कितें आमकां नवें दवरता. देव बरें करूं उदयबा. यादी भितर जगपी मनीस आमी सोदचे पडटले आतां. आनी तितली पावरफूल पद्दतीन ती चित्रणां म्हळ्यार जवळ जवळ 15 वर्साचे 16 वर्साचे आसतना त्यो कॅरेक्टराच्यो दिशिल्ल्यो त्यो प्रखरपणान आयच्या ह्या लेखणेक उतरपाक जाय अशेंय मनीस आमी आतां यादी भितर जगपी सोदच्यो गरज आसा. हांव मागता नागेश बाबा कडेन की नागेश बाबान 2 उतरां सांगशीं. त्या रायबानांत आतां हांव रायबांदरकार आसा. हांव रावता आतां म्हाका 25-26 वर्सां जालीं कितें आसा रायबांदपाक रताबाईचेच न्ही, आतां म्हज्याय जालां. सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना ह्या पुस्तक प्रसिद्ध जालें प्रकाश सुवाळ्यान हांव आशिल्लो. हें पुस्तकाक घराडेन गेल्यान पुस्तकाक लास्तावरो म्हणून दवरलें. तेन्ना तें अशें उखल्लें पयलीं 2 पानां वाचलीं. म्हज्यान तें पुस्तक पुराय वाचलें बगर सगळं लोडूच जालें. आनी हांवें रोखडोच दुसऱ्या दिसा लताबाई फोन केलो. तुज्या पुस्तकाक म्हाका आवडलें, वेगळें पुस्तक. सांगपाचें म्हळ्यार लताबाई हें पुस्तक आतां 1916 वर्सां आदी प्रसिद्ध जालें. 16 आनी त्या आदी तें बरयलां. म्हणजे निदान पिरायेची 70 वर्सां जाली उपरांत ताणें तें बरयलां आसुया अशें हांव धरतां. म्हाका एक तातूंतली एकदम तोखणायेची गजाल दिसली ती अशी की ह्या पुस्तकांत ह्या यादीच्या पुस्तकांत इतली नांवां आयल्या
घरच्या लोकांची, भाव भयणाची, सोयऱ्याची, दायऱ्याची, काम करतल्यांची, गांवांतल्या म्हाका दिसता नांवां जवळ जवळ 100 वयर कदाचित 200 जाय त्या पुस्तकांत हांवें मेळुना. म्हाका इतली नांवांची याद आनी वयाच्या वाडट्या पिरायेर ताका उरली खूब महत्वाचें. बाकीच्यांनी सांगलां तें हांव सांगिना. आनी तातूंत मागीर तांचे विशींची कांय मनशां तातूंतली आहा तांचे कांय मातशे एक 2 लायनी वैशिश्ट्यां हे जे आसा हे त्या पुस्तकांत म्हाका मेळ्ळें. आनी हांवें तुका सांगलें इतली याद तुजी स्ट्रॉंग काय म्हणून म्हाका दिसना ही जी नांवां तांणी जी पुस्तकांत आयल्यात उत्तमपणे वाचून पळोवचें. ही तेणी खंय तरी नोट करून दवरल्या, त्या नोट घेवन तेणी त्या बरयलां अशें म्हाका दिसना. बरयलां तेन्नाच ती याद करून तेणी बरयलां. अशे तरेची यादी उरप हें व्हडलें भाग्य नशीब. म्हाका आतां जर कोणें सांगलें तुज्या आयुश्यांतले 50 नांवां सांग म्हज्यान जावचें ना. हांव 21-25 सांगना, 30-40 सांगना, कांय फुडें तुजें वचची ना गाडी. तर अशी तरेची ही यादी आसा. तातूंत यादी बरोबर ते सगळे तांचे वैशिश्ट्य आसा. सगळ्या तरेचे लोक तातूंत घरचे लोक आसा, सोयरे आहा, दायरे आहा, भावडां आसा आनी भोंवतणची काम करपी ही सगळ्यांची तातूंत नांवां एक तरेचो एक तरेची कितें म्हणटात ताका ती एक डॉक्युमेंटेशन तातूंत जाल्लें आसा. आनी म्हाका तें वाचतकीर अशें दिसलें की हें खूब अपूर्ण आसा, अजुनूय आनी तातूंत भर पडूंक जाय अशें म्हाका दिसलें. आनी हांव म्हणटा की लताबायन अजून ताकद आहा, ताणें तें बरोवचें. त्या उपरांतचें जे पळय भुरगेपण आहा त्या उपरांतचें ताणें तें बरोवचें. कारण कितें आसा अशें आतां उदय बाबा म्हणटा तशें सगळ्यांक खबर आसता, यादी आसता, पूण सगळ्यांक बरोवंक जायना. तांकां बरोवंक जाता पूण ताणें तें बरोवचें. कारण हें आमकां फुडाराक उरतलें. आतां सांगा आयदनाच्या नांवाची गोश्ट आयली. हांव आतां हांगा बशी कडेन चिंत्तालो म्हाका कितली सुवात यादीच्या भायर गेल्लीं नांवां याद जातात काय म्हणून. एक 10 नांवां म्हाका याद जालीं. ताजे फुडें तुजी गाडी गेली ना. आतां प्रश्न आसा तसो की हें पुस्तक जें आसा ह्या पुस्तकाचो फुडलो भाग ह्या पुस्तकाच्या फुडलें एक्सटेंशन दिसपाक येवपाची गरज आसा. त्या जरियात न्ही बरो जाता. ह्या पुस्तकांत लताबायन कांय गोश्टी स्पश्टपणान बरयल्ल्यो आसा. आपल्या घरच्याचो स्वभाव, आवय बापूयचो स्वभाव आनी बाकीचे हे सगळे गांवांतल्या लोकांचे जे संबंद तातूंतल्यान कितें जाल्लें तें आनी अशी खूब बारीक बारीक गजाली आसात ज्यो हांव हांगा आतां सांगपाक गरज ना. पूण हें एक अशें उत्कृश्ट अशें पुस्तक. अशीं पुस्तकां कोंकणीन नात व्हडलेशीं. व्हडलेशीं ती नाच पळय जाता. कोंकणीन पयलीं चरित्रांच कमी आसात. आत्मकथा तर 7 थोड्यो आसात. हालींच एक आत्मकथा आयल्या एका गोंयकाराची तो कर्नाटकांत वचून 40-45 वर्सां रावला, श्रीधर भट म्हणून. ताणें अशेंच आपल्याक कितें कितें बारीक बारीक बरयलें. पूण हातूंतूय बी तशे तरेची ज्यो आत्मकथा ज्यो आसा ह्यो आत्मकथा आमकां इतिहासाचें डॉक्युमेंटेशन हें डॉक्युमेंटेशन जावप गरज आसा. आनी खूब लोक हें करूंक शकतात, हें बरोवंक शकतात. हांव नांवां घेना पूण कांय लोकांच्यानी हें बरोवंक जाय. आनी तर तें बरयत तर तो एक इतिहासाचो दस्तावेज जातो फुडल्या लोकांक. आतां एक म्हाका केन्ना वायट दिसता की आयची ज्यो पळय कॉलेज शिक्षीत चलयो आसा ती घरां सांबाळटात तांकां हें भोगूनय कितें म्हणटा खबर ना. तांकां कायला तो म्हणपाक येना. अशी जायत्यो वस्तू आसा की ते तांकां खबर ना, जे ताणें आयुश्यांत पळोवंकूच ना. म्हणजे हें पळय आसा हें एक रिविजन ऑफ द पास्ट हें सामकें गरजेचें. हें ह्या पुस्तकांत आसा. हे नदरेनी हें पुस्तक मोठें. आनी दुसरी गोश्ट आनी हांवें आतांच म्हणत तें पळय कितल्या लोकांची याद ताणी करची त्या पुस्तकांत. कितल्या लोकांची नांवां त्या पुस्तकांत येवची. म्हजे कडेन हें जावचें ना. म्हाका सुद्दां हें शक्य ना. कारण आनी तेय बी 70 गुंतून गेले उपरांत तिणें केलां. हॅट्स ऑफ. देव बरें करूं नागेश बाब. हांव समजता की आतां चर्चा हांगा सोंपली आसतली कित्याक आतां मुखेल सोयऱ्याचें उलोवप आसा. अशें म्हणटात की
शेटी भितर भांगर कशें आसा तें पळोवपा खातीर एक फातर आसता, त्या कसाचो फातर म्हणटात, आनी म्हळ्यार साणीक घासप म्हणटा पळय आमी. तशें हें सगळें जें आमी जें चर्चा केली त्या चर्चेचें समिक्षण म्हणल्यार आमच्या कोंकणीचो कसाचो फातर म्हणल्यार आमचो भुशण सर. आतां हांव मागतां की भुशण सरा कडेन आपल्या अध्यक्षीय उलोवप करचें. आयच्या कार्यावळीची उत्सवमूर्ती आमचे मदीं आसात स्नेहलताबाई भाटीकार, जिच्या पुस्तकाचें हांगा ई लोकार्पण जाल्लें आसा आनी ताचेर लायव्ह चर्चा जाल्ली आसा. आयच्या कार्यावळीन जाणें ह्या पुस्तकाचेर आपलें समिक्षात्मक उलोवप केलां ती आमची इश्टी अंजूबाय. ह्या कार्यावळीचे आयोजक कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष भोमानेस शिवदासबाब, सुफलाबाय. ह्या कार्यावळीचे सूत्रसंचालन करपी आयोजकां मदलोच म्हजो इश्ट गौरीश बाब. मुखार बशिल्ले साहित्य अकादमीचे सगळे पुरस्कार प्राप्त लेखक, कोंकणीतल्या वेगवेगळ्या संस्थांचे पदाधिकारी, कोंकणी लेखक, वाचपी, रसीक, कोंकणी मोगी भावांनो आनी भयणांनो. त्याच बरोबर स्नेहलताबाईची घरची सगळीं आनी पत्रकार भावांनो आनी भयणांनो. म्हजें रायबंद ती मनशां तो काळ ह्या नांवान स्नेहलताबाईन बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचे आयज हांगा एक सार्वत्रिक चर्चा हांगा घडून आयल्या. जशें उदय बाबान सांगलें, ह्यो यादी, मुखेलपणान ह्यो सगळ्यो यादी आसात. नॉस्टाल्जीक जाका म्हणटात अशा नॉस्टाल्जीक गजालींचेर आदारिल्ल्यो ह्यो यादी आसात. पुस्तक जर पुराय रितीन वाचलें कांय कडेन प्रश्न पडटा. म्हणल्यार इतिहास, म्हणल्यार काणयो, म्हणल्यार दस्तावेज आनी योगितान म्हळें तशें म्हणल्यार पुराणांतली वांयगी, म्हणल्यार सामाजीक आलेख, म्हणल्यार चरित्रात्मक, अशा तरेचे वेगवेगळ्या नदरांतल्यान हें पुस्तक आमच्या मुखार येता. पुस्तक वाचून कांय वाचपी भावूक जाल्यात संजिवा सारके, बरोवपी बी भावनीक आसा बरयतना, पूण भावनेक शरण गेल्ली ना. ती खूब क्रिटिकली, खूब संतुळा राखून तिणें आपल्या पुस्तकांत जें कितें वर्णन केलां तें केल्लें आसा. हातूंत अंजून सांगलें तशी चडशीं व्यक्तिचित्रणां आसात. इंग्लिशीन जांकां पेन पोर्ट्रेट्स म्हणटात अशा तरेची व्यक्तिचित्रणां आसात. ह्या सगळ्या पात्रां वांगडा जी कितें पात्रां हांगा आयल्यात, भुरगे बाळा पासून ती जाणट्या मेरेन सगळीं पात्रां, ह्या सगळ्या पात्रां कडेन बरोवपी जी आसा ती अत्यंत तद्रूप जाल्या, एकरूप जाल्या, समरस जाल्या. पूण तशी जावन लेगीत ती खूब तटस्थपणान ह्या पात्रां विशीं बरयता. ती कोणाकूच झुकते माप दिना. ती आपल्या बापायची बी तितलीच कटाक्षान म्हणटात तशी चौकशी करता, ताजी बी तितलीच एनालिसीस करता, विश्लेशण करता, आनी तितलेच घरांतल्या एखाद्या मानायेचे वा कामेऱ्याचे बी तितलेच विश्लेशण तेणें केल्लें आसा. आनी म्हणून ही व्यक्तिचित्रणां अशी सामकी जितीजिवी, रसरशीत अशे तरेची जाल्लीं आसा. स्वाभाविकपणान अशा तरेच्या पुस्तकांतल्यान अपेक्षीत आसता ती देश, काल आनी परिस्थिती. त्या वेळेला देश म्हणजे त्या वेळेला सगळी वाठार, त्या वेळेला काळ म्हणजे त्या वेळेले सगळ्या तरेचे वेळेचे संदर्भ आणि परिस्थिती, त्या काळातले सिच्युएशन, हे सगळें तातूंतल्यान आयलां. म्हाका एक प्रश्न म्हणच्या परस एक जिज्ञासा म्हजी अशी उमळशीक जागी जाल्या की हालीं तेंपार आमचे लेखक आपल्याच मुळां कडेन वचपाचो प्रयत्न चड करपाक लागल्यात काय म्हणून. आदल्या गोंया विशींचें एक आकर्शण ह्या पिळगे मदीं, ज्यांची 70
हुपल्या जाणी तांच्या मदीं चड जावपाक लागला काय म्हणून. गोईंग टू द रूट्स जाका म्हणटात ही परंपरा चड वाडपाक लागले काय म्हणून. मागीर युग सांवार आसूं ऐतिहासीक कादंबरी, व्हडलें घर आसूं उदय बाबाचें पयर उजवाडाक आयिल्लें, वास्तू आसूं मिनाबाईची, हे सगळें जर आमी पळयलें ह्या 7, 8, 10, 15 वर्सांतलें आनी आतांचें हें रायबंदर पळयलें सगळें, जाल्यार एका गोंयची याद, आदल्या गोंयची याद अशी प्रकर्शान येवपाची एक स्थिती आयच्या कोंकणीन निर्माण जाल्या काय कितें अशें म्हाका हांगा दिसपाक लागलां. एक वैभवशाली, खानदानी आनी श्रीवंत अशी जीण जगल्या लताबाय. पूण हें सगळें चित्रण करता आसतना जशी ती आयजूय आसा, म्हाकाय बी खुबदां फावटी अशें दिसतालें की कार्यक्रमाक ती येताली, अरविंद बाब आनी ती कार्यक्रमाक येवप तांणी, आनी तिच्या वया परस ती खूब ल्हान आसा अशें तेन्ना पासून म्हाका तें दिसतालें. भुरग्या मनाची ती सामकी कशी. आनी हें पुस्तक बरयतना ती खूब भुरगी जाल्या. म्हणजे निवेदिकेन आपलें स्वरूप बदललां, तिणें आपलें वय विसरल्या ती, आनी ती परत भुरगेपणान गेल्या आनी परत भुरगेपणान वचून 7, 8, 10, 11 वर्सांची लता त्या काळांतली ही तें पुस्तक बरयता. ही निवेदिका ही 7, 8 वर्सांची आसा आनी म्हणून ती इतली ती निरलस पद्दतीन, निस्वार्थी पद्दतीन, जाका निष्कलंक अशी आसता भुरग्याची वृत्ती, निरागस अशी आसता, इनोसंट आसता एक भुरग्या भितर, तशा मनान तिणें तें सगळें बरयल्लें पळोवपाक मेळटा. अशा तरेचें लिखाण जें आसा ताका तिणेंय बी प्रश्न उपस्थित केला, ताका कितें म्हणप काय म्हणप. हांव निमाणे कडेन येतलो ताचे कडेन, पूण हें जशें आयलां तशें गायलां तिणें. ताजेर रूपबंधाचे म्हणजे रचनाबंधाचे संस्कार नात कसलेच. म्हणून मदींच केन्ना तरी पात्रचित्रण येतलें जाल्यार मदींच केन्ना तरी परिस्थितीचें चित्रणय बी मदींच येवन वतलें. हें सगळें लूज आसा, सदळ आसा. रचना अशी एक घोटीव, बांधीव अशे तरेची रचना ह्या तरेच्या लिखाणाक तिच्या दिश्टी पडना. आनी देखून मिश्र अनुभव आसात. जशें आतांच सांगलें तशें एखाद्या वेळार एखादें पात्र डॉमिनेट जातलें, दुसऱ्या वेळाचेर परिस्थिती येतली. कांय कडेन जे संदर्भ आयल्यात ते खूब चकीत करपा सारके आसात. उदय बाबान जाका सामाजीक इतिहास म्हणलो, देखीक आमी स्वच्छतायेचे संदर्भ धरुया. ह्या पुस्तकांतले स्वच्छतेचे संदर्भ, नितळसाणीचे संदर्भ आमी जर सोदून काडले अशे खूब कमी मेळटात. म्हणजे 1-2-3 वर्सां पयलीं साहित्य अकादमीन सगळ्यांक असायनमेंट दिलो देशभरांतल्या 24 भाशांतल्या लोकांक की तुमच्या म्हणजे नरेंद्र मोदीची जेन्ना ती स्वच्छतायेची मोहीम सुरू जाली ताज्या उपरांत हो आयिल्लो विशय की तुमच्या साहित्यातले स्वच्छतेचे संदर्भ सोदून काडात. पण आमी बी सोदले आमच्या साहित्यातले स्वच्छतेचे संदर्भ खूब कमी मेळटा. ताजेर बरोवपा सारकें कितें आसा काय कितें हाताक लाग सारकें अशें खूब कमी मेळटा. ह्या पुस्तकान हे बी संदर्भ म्हाका नितळसाणीचे संदर्भ जे आसात ते मेळ्ळे. अशा तरेन खुबशी वेगळ्या विशयांचे एक संदर्भ, जशें अंजून सांगलें ही यादींचें गांठलें आसा, बरोबर आसा. आनी ही जी सगळी व्यक्तिमत्वां आसात कादंबरीतली ती वदळ सांगिल्ल्या भशेन जाचे कडेन लेखिका म्हणून निवेदिका म्हणून ती एकरूप जाल्या, समरस जाल्या अशेच तरेची आसा. ह्या सगळ्या पात्रांनी तिच्या काळजान एक घोटेर केला. देखीक तो सुधाकर आसत किंवा तो पोपो आसत आनी ती घोटेर केल्लीच व्यक्तिचित्रणां हांगा एका अर्थान आयिल्लीं आसात. म्हाका खूब कडेन स्नेहलताबाईच्या आईचें जें प्रोफेशन आसा किंवा तिच्या आईची जी एक वळख आसा समाजा मदीं, एक शिक्षिका म्हणून, एक मानसशास्त्रीय अभ्यासक म्हणून, एक समुपदेशक म्हणून ह्यो तिच्यो सगळ्यो भुमिका म्हाका ह्या पुस्तकांतल्यान दिश्टी पडल्यो. तिचे भितरली बाई म्हाका दिश्टी पडली जी गजाली सांगता, म्हाका शिकयता. दोड म्हळ्यार कितें तर दोड म्हळ्यार एक कोळसो, तो असो आसता, एक कळसी, अशें हें सगळें ती सांगता, एक्सप्लेन करता. बाई जशी भुरग्याक सांगता तशी. मागीर काटांदोर म्हळ्यार कितें आसता तो ती सांगता, वर्णन करता. हें सगळें बाईचें रूप, शिक्षिकेचें रूप हें आमकां तातूंतल्यान जशें दिसता ते तिचे भितरली ती जागी जाल्ली दिश्टी पडटा. खंय तरी तिचे भितरलो एक मनोविश्लेशक जागो जाता की तो बापायच्या आपल्या रागाच्यो, बापायक जो राग येतात, किंवाटो येतात, त्या किंवाट्याची तिजें मनोविश्लेशण ती करता. हें बरोबर नाशिल्लें बापायचें, हें अमक्यान बरोबर वागलें ना, आयज आपूण आशिल्लें जाल्यार ताका तें तशें करपाक दिवचें नाशिल्लें आपूण. हें जें तिजें आसा हें मनोविश्लेशणात्मक आनी तिच्या समुपदेशक ह्या हातूंतल्यान ती येता.
एक फकाणेर नदर आसा आनी ताका लागून हें वाचन म्हणून सगळ्यांनी म्हळें न्ही की पुस्तक सकयल दवरपाक जालें ना. हाचें कारण इतिहास जरी तो आसलो नाल्यार कोण वाचतलो आशिल्लो रायबंदराचो इतिहास, कोणाक टायम आसा रायबंदराचो इतिहास, आपल्याच गांवचो इतिहास वाचपाची कोणाक आवडना, दुसऱ्या गांवचो आनी तिच्या पात्रांचो ज्या पात्रांक म्हजी वळख देख ना, कोण तो नागलो आनी कोण तो सुकडो म्हाका खबर सुद्दां ना, हें हांवें कित्याक वाचपाचें, अशे प्रश्न ज्याच्या मुखार येताले. तो मनीस सुद्दां त्रयस्थ अलायन मनीस सुद्दां हें पुस्तक वाचता हाचें कारण ती जोडटा ताका खंय तरी तुजे कडेन. आनी म्हणून ती फकाणेर नदर आसा तातूंतल्यान आमकां ते मिश्कील नदरेक लागून आमी फुडें वाचत वतात. जशें उदो सांगलें की बापायच्या तबले वाजोवपा विशीं तबले बडोवप म्हणटात ती इतली ती सडेतोड आसा त्या बाबतींत. कोणाची मुला ही जा म्हणटात तशी ती राखिना आनी म्हणून ती तातूंतल्यान ती फुडें गेल्ली आसा. आपलें बालपण म्हळ्यार तिणें सांगलां तशें लाफ्टर क्लब म्हणून. आपलें बालपण म्हळ्यार बोवाळ, आपलें बालपण म्हळ्यार नाद, आपलें बालपण म्हळ्यार कलकलाट सगळो, हें सगळें हाणें बरिल्लें सगळें आसा. आनी ह्या सगळ्या भितर तिजी एक भिरभिरती नदर, एक सुक्षीम अशे तरेचें ऑब्जर्वेशन जे नागेश बाबांनी ताचो उल्लेख केलो की हे सगळें तिणें यादीन दवरून इतलें बारीक सारीक सगळें वर्णन आयज 70 वर्सां उपरांत तिणें करून दवरलां. म्हणजे तें कितलें भितर आसा, कितलें काळजान आसा, हें सगळ्यांक जमना. ही कळाशी लेखनाची, हें मायन्यूट ऑब्जर्वेशन, हें सूक्ष्म निरीक्षण जें आसा तें, आनी मदींच परिस्थितीचें विश्लेशणूय बी जें खरें म्हणजे गरजेचें नाशिल्लें थंय. ते लोक करतात, त्या लेखिकेन तें करपाचे भानगडीन पडपाची गरज नासता. पूण तशे तरेन आयुश्यान तेन्ना प्रश्नूच नाशिल्लें म्हणून तेणें एक विश्लेशण केलां. तें बी वाचपा सारकें आसा की तत्वगिन्यान आयलां मदींच तातूंत पुस्तकान, एक पॅरेग्राफ 2 पॅरेग्राफ अशें, हें बी सगळें वाचपा सारकें आसा. म्हणजे तिणें जिणेचें बाळकडू उदो अंजून सांगिल्ल्या हँडेला बरोबरूच हें बाळकडू तिणें सारकें पियेलां म्हणून ते 70व्या वर्सा तिका तें याद आसा. जशें नागेश बाबान सांगलें की हे अशें यादी उरप हें खूब कमी जाणांक तें जमता. रिट्रायवल जें आसा पळय की भितरलें सगळें याद करप. आनी हातूंत कुळाचार आसात, चाली रिती आसात, लोकाचार आसा, लोक परंपरा आसा. म्हाका पयले फावट कळ्ळें की वज्याक फार्मास म्हणटात म्हणून. म्हाका खबर नाशिल्लें खरेंच. हांवें वज्याचेर आनी माटोळेचेर पुस्तक बरयल्ल्याचो उल्लेख बी हाका जालो, पूण फार्मासूच ती आमचो फार्माकोपियाच तो सगळो. रानां वनांतल्या सगळ्या वखदी वनस्पतींचे, फळ फळावळींचे आनी पाळा मुळांचे तें प्रदर्शन म्हणजे ती फार्माकोपियाच तो आमचो. आनी ताका लोक खऱ्या अर्थान ती फार्मास म्हणटात. हें म्हाका थंय तातूंतल्यान कळ्ळें. किस्से आसात, प्रसंग आसात. तो कुल्ल्यांचो प्रसंग म्हाका खूब आवडलो तातूंतलो. दंतकथा आसा, विश्वास आसा, श्रद्धा आसा, हें सगळें आसा. आनी म्हाका एक प्रश्न तातूंतल्यान पडलो की म्हणजे आयतार पुजप म्हणटात पळय की नॉर्मली आमी मानताले इतले दीस की आयतार पुजप बिजप ह्यो एथनीक परंपरा आसात काय म्हणून हांगाच्यो. पूण तांच्या पुस्तकांतल्यान जशें आयताराचें वर्णन आयलां तें पळयतकीच समाज त्या काळान सुद्दां कितलो सबरस जाल्लो आशिल्लो. इट इज क्वायट सरप्रायझींग. आनी खऱ्या अर्थान जो सोशियोलॉजिकल अभ्यास करतलो पळय ताका हें सगळें तिणें जें बरोवन दवरलां पुस्तकान ह्या सगळ्या हातूंतलें तें खऱ्यांनीच ताका रिसर्चा खातीर उपेगाक पडपा सारकें आसा. खंयच आत्मस्तुती ना, खंयच आत्मप्रौढी ना. भुरग्याच्या निरागस मनान आपल्याच बालमनाचो घेतिल्लो एक चिकित्सक वेद म्हणल्यार म्हजें रायबंद अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. एक नर्म विनोद आसा भितर. ह्या पुस्तकान एक खेळांचो कोश आसा, ह्या पुस्तकान एक अन्न कोश आसा, ह्या पुस्तकान एक आचारांचो कोश आसा, ह्या पुस्तकान एक उतरांची कोठी आसा. आनी पुराय भुरगेपण अशें तेणें ह्या सगळ्या सकट पुसून काडिल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. ल्हानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा ठेवा अशें जे म्हणटाले आमी तें सगळें ल्हानपण तिणें कितलें गिरेस्त आशिल्लें, कितलें वैभवशाली आशिल्लें हें ह्या सगळ्याचो आमकां दिश्टी पडटा. कितल्या सभावांची तासाकुसा आसात ह्या पुस्तकांत, कितल्या तरांची पात्रां आयिल्लीं आसात, नात्यांतले आंतरसंबंद आयल्यात. आनी जशें उदो सांगलें मानसशास्त्रीय संदर्भ आयल्यात, मनीसपणाचे वज्रे आयल्यात, घसघशे आयल्यात, घोगे आयल्यात. ह्या सगळ्यांचें वर्णन तिणें ह्या पुस्तकांतल्यान केल्लें आसा. आनी म्हणून सगळ्या अंग प्रत्यंगा सकट प्रत्येक पात्राच्या आनी सभावाच्या ताच्या एक लोकसंस्कृतायेचो कोश तिणें आमच्या मुखार उबो केल्लो ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. भाशेचेर हांव उलयतलो. एक भाशेचोय बी एक वेगळो प्रयोग ह्या पुस्तकांत म्हाका दिसलो की बोली भाशेक खूब लागीं रुपां आशिल्ली वापरपाचो प्रयत्न हांवें केला. उडत म्हणटा आसतना तें डबल त आयला, तें मुद्दाम केला. म्हणजे दीस इज जाणीवपूर्वक यत्न वो केला.
कडक क हे येवपाक जाय, उच्चार येवपाक जाय म्हणून डबल क आयला. बारीक बरोवना, बारीक जेरीचेर आनी एक रफार आसा. हे प्रयोग जाणीवपूर्वक आसात, तांचे स्वागत आसा. जंय जंय ते उच्चारांतलो स्ट्रेस, उच्चारांतलो आघात दाखोवपा खातीर ते आयल्यात आनी जो मेरेन ते अर्थभेद करिनात आनी वाचप्यांच्या मनात गोंदळ निर्माण करिनात तो मेरेन ते ठीक आसा. पूण आयज जेन्ना कोंकणी खूब झपाट्यान प्रमाणीकरणा कडेन वता अशा वेळाचेर निवेदनांतल्यान आयिल्ले शब्दांचे कांय प्रयोग मात विचार करपा सारखे आसात. ताजेर आमी सगळ्यांनीच विचार करपाक जाय. काय शब्द आसा, काय हें काय तें ते गाय शब्द आयला. थंय आतां उच्चारान तो गाय येता, खूब कडेन येता, म्हाका खबर आसा. बरयतना तो आमी निवेदनांतल्यान संवादान आयलो जाल्यार बरें आसा, समजूं येता. संदर्भांतल्यान आयल्यार ते संदर्भाच्यान आपलो अर्थ कळटा आमकां संदर्भा वयल्यान. पूण तो निवेदनान कायचो गाय जावप काय कितें हें आमकां हेजेर आमकां विचार करपाची गरज आसा. उच्चारा कडेन लागीं वचता आसतना शिगमो मात्रा दिवन बरयला मो, पूण काल्यात कालो ह्या शब्दांतलो लो मात अर्धचंद्र दिला. हांगा म्हाका दिसता आमी मातसो विचार एका अर्थान करपाक जाय. भाशेंतली जी शिस्त, सातत्य, एकवाक्यताय, एकरूपताय, युनिफॉर्मिटी जी येवपाक जाय भाशेन ती हांगा आमी वापरप गरजेचें. रायबन म्हणटा आसतना रायबन बरें आसा, उच्चारान रायबन आयला म्हणून पुस्तकाच्या मुखपृश्ठाचेर रायबन आयला, बरें आसा, इतपर्यंत ठीक आसा. रायबनचें बरयतलें जाल्यार कशें बरयतलें जाल्यार रायबन जाले उपरांत अवतरण चिन्ह जाय आशिल्लें आनी मागीर चे वो प्रत्यय ताका लायलाय वो दाखोवपा येतालो. सो अशे तरेन भाशीक प्रयोग करता आसतना कोंकणी आयज ज्या तरेन महाविद्यालयांनी आनी विद्यापिठांनी शिकयतात त्या सगळ्या प्रमाणीकरणाचोय बी एक विचार हांगा एका अर्थान जावपाची गरज आसा. कांय कडेन जर आमी दोश सोडले हे अशा तरेचे अतितायेचे, पुनरावृत्तीचे, जाका थोडीशी लांबण म्हणटात, फाफट पसारो म्हणटात, जाल्यार म्हाका दिसता की हें पुस्तक एक वेगळेच तरेन आमच्या कडेन एक कोंकणीचो नवें कितें म्हणूं येता, नवें दालन अशे तरेन येता. आतां हांव साहित्य प्रकाराचेर येता. फाटल्या वर्सा इंग्लिशींतलो साहित्य अकादमीचो पुरस्कार, मुख्य पुरस्कार, मेन अवॉर्ड साहित्य अकादमीचो शशी थरुराच्या एन इरा ऑफ डार्कनेस ह्या पुस्तकाक मेळ्ळो. खूब जाणांनी हांगा बशिल्ल्या मदीं तें पुस्तक वाचलां आसतलें. इरा ऑफ डार्कनेस ही कथा न्हय, ही कादंबरी न्हय, नाटक न्हय, तें कसलेंच ललीत न्हय. ताका कितें म्हणप, ताका अवॉर्ड, मेन अवॉर्ड जो दिलो तो साहित्या खातीरचो पुरस्कार ताका मेळ्ळो. खूब साधक बाधक चर्चा पुस्तक जेन्ना ते डिक्लेअर जाले अवॉर्डाचे तेन्ना जाली सगळ्या साहित्यिकां मदीं की असो हाका पुरस्कार कसो, कारण मेन अवॉर्ड गोज फॉर अ फिक्शन ही आतां पर्यंतची साहित्य अकादमीची धारणा आशिल्ली आनी रुलूय आशिल्लो तसो, इट शूड गो फॉर अ फिक्शन. फिक्शन म्हणजे ललीत. पूण हो नॉन फिक्शनाक दिला, एन इरा ऑफ डार्कनेस. आता हाका कितें म्हणप, मागीर एक नवीन विधा साहित्यांत आमच्या कडेन येवपाक लागले हाची ही सुरूच आशिल्ली. आमचे कडेन आयल्या कोंकणीन उजवाडाचे सूर कितें आसात कोंकणींतले तशेंच आसात ते. इट इज समवॉट म्हणजे निबंध म्हणून येतात ताका आमी, पूण ते निबंधाच्या सुद्धा स्टायलीन खंय आसात ते. आणि म्हणून जे कादंबरी न्ही, जी कथानकूय न्ही, जे चरित्रात्मकूय न्ही, जे खंयच्याच तरेच्या सोकॉल्ड फिक्शनाचे व्याख्येन बसना अशा गजालीक आता एक नवीन साहित्य प्रकाराची निर्मिती जावपाक लागल्या. आणि जाचे उदाहरण हे शशी थरुराचे पुस्तक आणि ज्याची बाकीची आसात. व्हाय एम आय अ हिंदू बी पुस्तक ताणें बरयलां, हे सगळी त्या कॅटेगरीतली पुस्तकां आसात. आणि म्हणून ह्या पुस्तकाक नॉन फिक्शन क्रिएटिव्ह रायटिंग अशा तरेची एक नवीन विधा, एक नवो साहित्य प्रकार, ललितेतर सर्जनशील साहित्य, नॉन फिक्शन क्रिएटिव्ह रायटिंग अशें ताका आतां संबोधपाक लागल्यात. आनी तातूंतल्यान हे अशे तरेचे पुराय रितीन लताबाईचे हे जे लिखाण आसा, इट कम्स अंडर दीस नॉन फिक्शन क्रिएटिव्ह रायटिंग. इट इज नायदर चरित्रात्मक नॉर इट इज नरेटिव्ह अशा तरेचे हे साहित्य आसा. एके वटेन उदयबाबान उदळ म्हळें तशें त्यो यादी, मेमॉयर, इंग्लिशीन ताका मेमॉयर म्हणटात. डायरी बी आसा ती थोडे तरेन, थोडोसो डायरीचो संदर्भ ताका आयला की हे आयज अशें घडलें, फाल्यां तशें घडलें, दिसपट्टी जाका आमी म्हणटात. फूड रायटिंग, ह्या पुस्तकांतले फूड रायटिंग म्हणून जर आमी वेगळें काडलें, अर्दे पुस्तकाच्या वयर फूड रायटिंग आसा
जितले अन्नाचे प्रकार आणि जितले सगळे ताणें बरयले ते पर्सनल एसेस. यस, दीज आर पर्सनल एसेस ओनली. अशेंच आसात ते. म्हणून तांकां आतां आमी कितें म्हणटात, एक नवीन प्रकार आयला साहित्यान, हायब्रिडायज्ड एसेस, म्हणजे संकर प्रकार हो एक कित तरी, आणि नवीन आयला साहित्यान, हो येता आणि ताका फॉर्म अजून निर्माण जाल्लो ना ताचो. समवॉट बायोग्राफिकल ऑर सेमी बायोग्राफिकल, जिचे तेच आसा. बायोग्राफिकल थोडे आपले चरित्री बी बरोबर आहे, आपले भुरगेपण येते सगळे. आणि त्याचे मेमोयराची व्याख्या ऐकात आता इंग्लिशीतली आसा. अ मेमोयर इज अ टेल टेकन फ्रॉम द लाईफ. अ मेमोयर इज अ टेल टेकन फ्रॉम लाईफ दॅट इज फ्रॉम ॲक्च्युअल. हातून तिने सांगितलं एकूय पात्र काल्पनिक ना, सगळे खरे आसा, वास्तविक, रियल आसा, नॉट इमेजिनड. अ मेमोयर इज अ टेल टेकन फ्रॉम लाईफ दॅट इज फ्रॉम ॲक्च्युअल, नॉट इमेजिनड ऑकरन्सीस. ज्यो प्रत्यक्ष घटना घडल्यात तातूंतल्यान काडिल्ले सगळे संदर्भ, रिलेटेड बाय अ फर्स्ट पर्सन नरेटर. प्रथम पुरुषी, सगळे प्रथम पुरुषीच आसा तिचे, हाऊस म्हणटा सगळीकडे. रिलेटेड बाय अ फर्स्ट पर्सन नरेटर हू इज अनडिनायबली द रायटर. निवेदक आणि लेखक हातून फरक ना. व लेखक वच निवेदक, निवेदक वच लेखक. सो देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरन्स. अशा पद्धतीच्या एका नव्या साहित्य प्रकाराची नांदी कोंकणींतल्यान तांणी एका अर्थान हांगा केल्ली आसा. अणभवाक आकार दिवपाचें काम हें खूब कठीण आसता. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. बाकीचे सगळे तुमच्यांनी सोंगां निभवयतात, पूण अणभवाक एक आकार दिवप, ताका शेप दिवप. आणि एके वटेन जशें उदोड हांवें सांगलें, हो प्रवास खंयच्यान आसा की हो हे म्हजे खाजगी अनुभव. तुज्या खाजगी अनुभवा कडेन म्हजो संबंद कितें वाचपी म्हणून, एका त्रयस्थाचो संबंध कितें, तो वाचप्याक एका वैयक्तीक अभिरुची कडल्यान आपल्या की त्याचे कडेन म्हजो कांयच संबंद ना, अनिच्छा आसा म्हजी, म्हजी कांयच गरज ना म्हाका त्या तुज्या प्रवासाची, कडल्यान एका इच्छूक अर्थपूर्णताये कडेन व्हरप, हे ह्या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य आणि ते ह्या पुस्तकाचे जैत. आणि म्हणून लेखकाच्या जिविताचे हे पुनर्कथन, पुनःकथन जाका आमी म्हणटात, जशें आमी मालगुडी दीस वाचताले इतले दीस, मालगुडी डेसा परस आनी कितें वेगळें बरयलें तेणें, तेच सगळें एक 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 करीत करीत एक 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 ही सगळी वर्णनां हांगा आयल्यात. लताबाय, तुमच्या सारखें बालपण आयच्या सगळ्याच भुरग्यांक मेळटलें म्हूण म्हाका खबर ना, मेळटलें का ना, चड करून नाच, तें ना मेळूं. पूण निदान तुजी जी चौकस नदर आसा, तुजी जी निरीक्षण शक्त आसा, तुजें जें एक म्हणजे तुवें जें मांगल्लें उखल्लां जिणेंतलें, तुवें म्हळें की दुख्ख नाशिल्लेंच म्हणून, दुख्खा बगर केन्ना जिणूच नासता, दुख्ख त्या जिणेंतूय आशिल्लें. पूण तुजी नदर सोदताली तें दुख्ख न्हय, तुजी नदर सोदताली तें मांगल्लें जिणेंतलें, जें तुवें चितारलां पुस्तकान पुराय रितीन. ती नदर तरी आयच्या भुरग्यांक हें पुस्तक वाचून मेळूं अशें हांव मागतां. आनी ह्या पुस्तकाक लागून कोंकणीन निश्चितपणान नॉन फिक्शन क्रिएटिव्ह रायटिंग नांवाचें एक नवें दालन सुरू जालां अशें हांव मानून, आनी तुमी सगळ्यांनी म्हजी उतरां शांतपणान आयकली ते खातीर उपकार मानून म्हजी उतरां सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं सर. शेवटा एक सुंदर असो संदेश लेखिकेच्या जिणेचें मांगल्य नवपिढीक मेळूं असो संदेश आमच्या भूषण सरान आमकां दिला. एक सुंदर अशें चित्रण आनी समीक्षण भूषण सरान ह्या पुस्तकाचेर केलें. खरेंच भांगर कशे पद्दतीन कसा लावपाचें आनी तेजें रुपाक आमकां कशे तरेन कळोवपाचें हें भूषण सरान आमकां बेस बरें समजयलां. आतां सरते शेवटी आतां सगळ्यांनी च्या पिवन वचपाचें, तेजे पयलीं आभार प्रदर्शन जातलें. हांव एक प्रामुख्यान हांगा आशिल्ल्याचें नांव घेता. नागेश करमलीबाब, डॉक्टर नासनोडकर, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंबाळ, कोंकणी अकादमीचे उपाध्यक्ष कांता गावडे, राजहंसाचे प्रदीप भिडे आनीक बिंब प्रकाशनाचे दिलीप बोरकर, नारायण मावजो आनी हें सगळें चित्रण आमकां दाखोवपी पलाश अग्नी स्टुडिओ आनी तशेंच RDXाचे आमचे लोलयेकर सर आसात. तुमचे आभार प्रदर्शन तूं करतलो घेतलें. तर तुमकां सगळ्यांक रितसर आभार मानपा खातीर हांव मागतां आमच्या कोंकणी लेखक संघाची सचिवा सुफला गायतोंडे हांचे कडेन. तूं थंय बसून मान.
नमस्कार. खंयची कार्यावळ सोंपपाक आयली म्हणजे उपकार मानपाची एक पद्दत आसता. आज उपकार मानपाक म्हाका सांगला, पूण हांव म्हणटा उपकार मानप कोणाचे? उपकार मानप ते परक्याचे. हांगा तर सगळे आमचीच मनशां बशिल्ले आसात. उपकार मानप बरेंच म्हाका जड वता. तरी पूण आमचे कोंकणी लेखक संघाक केन्नाय आमी उलो मारलो जाल्यार आमकां मायेन आधारान हो म्हणपी प्राचार्य दोतोर भूषण भावे, तुमी आमकां सदांच मोग माया दिल्ल्यान, आदार दिल्ल्यान कोंकणी लेखक संघ तुमचो सदांच उपकारी आसतलो. अंजूबाई, प्रोफेसर अंजूबाई केन्नाच आमकां पावना, येना, जमचें ना, पळयता हें तर केन्नाच म्हणना. तरी पूण मायेन आमकां आदार दिता. अंजूबाई असोच आमच्या कोंकणी लेखक संघाचेर मोग दवरचो. आमकां असोच तुजो आदार सदांच जाय. तुजे आमी उपकारी आसात. आज आमी अर्द ऑनलायन अर्द ऑफलायन दवरले हाजें कारण कोविडा खातीर आमकां हें करचें पडलें. तरी पूण आमचे लेखिकेन आमकां खूब जाणांची नांवां दिलीं. तांकां अध्यक्षान जावं हांवें वांटून घेवन तांकां फोन केले आनी आपोवणी दिली. त्या खातीर कोणाक आपोवणें पावूं ना जाल्यार तांणी कोंकणी लेखक संघाक समजून घेवचें. आमचे रागार बी जावं नये, गैरसमज मानून घेवं नये. तशेंच तुमकां सगळ्यांक ऑनलायन पळोवपी कोंकणी प्रेक्षकांक कोंकणी लेखक संघाचो मोग आनी आदार जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन सदांच मागतां आनी आजूय म्हणटा तुमचे आमी कोंकणी लेखक संघ उपकारी. बाकी सगळ्यांची नांवां गौरीशान घेतल्यातच. तेन्ना हांव आनी चड नांवां घेना. तुमकां सगळ्यांक हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तुमच्या सगळ्या म्हऱ्यांत च्या येता, मातशें रावात.